Speaker sir, I just started about on cooperation. Speaker sir, वो डिपार्टमेंट जो आहा आदी खूबशे जाण म्हणटाले जेन्ना मंत्री जाले जाल्यार कोऑपरेशन डिपार्टमेंट आपल्याक नाका कित्याक कोऑपरेशन डिपार्टमेंटान काय ना म्हणजे व्हडलेशें काम ना पण आमचो भारतीय जनता पार्टीचो लीडर आणि होम मिनिस्टर अमित शाह हेणे हे डिपार्टमेंट आपल्या कडेन घेतलेले आहा आणि स्पीकर सर आपल्या कडेन कित्याक घेतला तेणे बिकॉज ही नोज दॅट cooperative sector, if it is revived in the country, then only our people, that is whether they are farmers, whether they are doing any type of business, and when if they are in this sector, they can be brought together. This thing can become a very big investment will grow, their economic condition will grow, whether it is in agricultural sector, whether it is in poultry, animal husbandry, वेगवेगळे business. ये cooperative sector can bring a revolution to this country's economy. या खातीर, या revolution खातीर, Speaker sir, अमित भाई शान हे आपल्या कडेन दवरलेले हा डिपार्टमेंट आणि हे डिपार्टमेंटाक आयज इतलो इम्पॉर्टन्स येयल्लो हा स्पीकर सर की प्रत्येक स्टेट जे आहा वो मॉडल यूज करूंक शकता वेदर सम स्टेट से वी वांट टू यूज महाराष्ट्र मॉडल some states they say we want to use Karnataka model, some states say that we want to use Uttar Pradesh model. म्हाका दिसता गोवा मॉडल करपाची गरज आहा in this sector, cooperative sector, and गोवा मॉडल करपाची गरज आहा आणि मिनिस्टरान should meet our union home minister, his secretaries union ministry जे कॉपरेशनान आहा तेंचे सेक्रेटरीज जे आहा अंडर सेक्रेटरीज जे आहा तेंचे कडसून एक जाणकारी घेवपाची गरज आहा आणि दे शूड वर्क टुगेदर म्हणजे हिंगासर आमी गोवा मॉडल how we can improve on the cooperative sector in the state of Goa, how we can improve the milk production in the state of Goa. Directly it does not come under you, it comes under animal husbandry or whatever, but societies will come under you, cooperative sector will come under you. आमचे मिल्क प्रोडक्शन आमी भायले हाडचे पडटा दूध, आमकां वेजिटेबल्स भायले हाडचे पडटा, आमकां वेगवेगळे जे प्रोडक्ट्स आहा ते भायले हाडचे पडटा आणि हे आमचे गोंयान आमी करूंक शकता, आमचे गोंयचे भुरग्यांक आमी सेल्फ एम्प्लॉयड करूंक शकता, कोऑपरेटिव्ह सेक्टर आमी एक मुवमेंट करूंक शकता आणि त्या खातीर हो मॉडल तुवें हाडचो पडटलो गोंयान. स्पीकर सर, आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा शिकलेले आहा ते आपूण ओन बिझनेस करूंक शकता. म्हाका उगडास येता की एक महाराष्ट्राचो बिझनेसमॅन तेका एक दिसान कितलेशेच तरी पयशाचे तेणे टोमॅटो विकले, म्हणजे जे टोमॅटो तेजे कडेन आसले म्हणजे तेजे फार्मान जे जाल्ले अँड दॅट वॉज अंडर कोऑपरेटिव्ह सेक्टर, तेणे भरपूर तेजेर पयशे केले. स्पीकर सर, सोपयतना इतलें हांव म्हणूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक, जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आमचे गोंयान आहा, हे जे आमचे सोसायटी आहा, हांवें आतांच उल्लेख केल्लो आहा तेजो पयलीं की हेचेर कंट्रोल आसपाची गरज आहा, गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल, तेजे उमके तरी डिपॉझिट ह्या बँकीन आसपाची गरज आहा, दॅट इज स्टेट बँक ऑफ इंडिया. तेंकां एवरी इयर ऑडिट टू चॅक whether they are giving interest on time, whether the people's money is safe or no. The credibility of certain directors of the societies, directors should be banned from taking loans from the credit society, or their immediate like wife or their kids or their cousins or their family members should be banned. म्हणजे आपल्याची ओन सोसायटी म्हणजे डायरेक्टर तो, MD तो आणि तोच लोन काडटा, व तेजे कजन लोन काडटा, व तेजे सोयरी लोन काडटा आणि सोसायटीक बुडयता. म्हाका दिसता गोंयकार जेन्ना आपले हार्ड अर्न मनी सोसायटीन घालता, ही इज एक्सपेक्टिंग दॅट ही गेट्स दॅट स्मॉल पर्सेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जी एक्स्ट्रा
देन द बँक मेळपाची आहा ताका ती मेळोंक जाय. ते लोन रिपेमेंटाची तेणी म्हाका दिसता पळोवपाची गरज आहा. आनी मल्टी स्टेट जेन्ना कोऑपरेटीव सोसायटी येता तेजो कंट्रोल लास्ट टायम तुमी म्हटलं की तुमचे कडेन ना म्हणून. तुमचे कडेन ना जाल्यार परमिशन कित्याक दिवप तांकां एस्टॅब्लीश करपाक इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, जोर तर मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव बँक जेन्ना स्टेटीन येता आनी आमचे गोंयचे लोक तितून पयशे घालता आनी ती कोऑपरेटीव सोसायटीत बुडटा आनी लोकांचे पयशे तितून भितर ते वचोन कोणाक पयलीं मेवता स्पीकर सर? ते MLAक मेवता, ते चीफ मिनिस्टरा कडेन येता, ते डायरेक्ट वयता आनी पुलीस स्टेशनार वचना. पयले गव्हर्मेंट अधिकारी ऑर गव्हर्मेंटाचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात तांकां वचोन मेवता, आमकां येवन मेवता, तुमकां येवन मेवता स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर स्टेटीचो कंट्रोल मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव सोसायटीचेर आसपाची गरज आहा. आनी इन्क्लुडींग आमच्यो ज्यो सोसायटी आहा गोंयांत, ज्यो सोसायटी आहा खूब बरें काम करता ते, खूब आमचे गोंयकारांक लोन दिता ते, पूण तेंचेर चॅकमेट म्हणजे तेंचेर चॅक गव्हर्मेंटाचे विजील आसपाची गरज आहा. आनी टू सी दॅट timely repayment of loan and no loans to be given to the immediate person, that is family member of the society. श्रीमती जेविया राणी, तुम्ही उलयता? येस, ओके. स्पीकर सर, आज सभागृहा मुखार जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 71 आणि 74, ह्या डिमांडाक सपोर्ट करून सभागृहा मुखार असलेले कट मोशन्स तांकां ऑपोज करपाक हांव रावला. स्पीकर सर, आज जे डिमांड सभागृहा मुखार आसा तितून भितर जो वॉटर रिसोर्सीस डिमांड आसा तो सामको व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड आसा. वॉटर रिसोर्सा भितर आमकां पिवपाकय उदक जाय आनी एग्रीकल्चराकय उदक जाय. आमच्या मतदारसंघा मुद्दाम करून सांगतलो हांव की रगाडा नदी, दुधसागर खांडेपार नदी ह्या न्हंयचेर माननीय मंत्र्यांच्या दूरदृश्टीकोनांतल्यान खूब प्रोजेक्ट जाले आमी पयलीं सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी आतां फुडेंय प्रोजेक्ट आसा. माननीय मंत्र्यांनी म्हाका दिसता एक कमीत कमी फाटल्या 2 वर्सांक एक 6-7 दौरे केले आमच्या मतदारसंघाचे. म्हाका दिसना की बाकीच्या खंयच्या मंत्र्यान केले आसतले म्हणून. पूण हे मुद्दाम करून नमूद कित्याक करता हांव की जे जाग्याचेर बंधारे बांदप जावं गव्हर्मेंटाचे जे पळय पब्लीक प्रोजेक्ट येता थंय लोकांचो विरोध जाता. आतां लोकांचो विरोध कित्याक जाता हे मुद्दाम करून हांव माननीय मंत्र्याच्या नजरेक हाडूंक सोदतां. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन प्रोजेक्ट कितें आनी त्या प्रोजेक्टाचे मेरिट्स आनी डिमेरिट्स कितें हे लोकां पर्यंत पयलीं जर लोकांक जर एक्सप्लेन केले जायत जाल्यार म्हाका दिसता लोकां कडच्यान विरोध जावचो ना. एक मुद्दाम करून हांव सांगन तुमकां, आमचे थंय सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मिराबाग हांगा एक बॅरेज प्रपोज केल्ली आसा सरकारान. थंय असोच विशय जाला. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक, हांव सीक घेवनूय गेल्लो एक मिटिंगेक, की पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आतां प्रेजेंट जें कितें आसा आनी तो प्रोजेक्ट येयले उपरांत कितें जातलें ह्यो गजाली जर लोकांक जर समज एक्सप्लेन केल्यो आनी लोकांक जर पटोवन दिल्यो जाल्यार म्हाका दिसता विरोध जावचो ना. हो एकूच कडेन न्ही, सगळ्याक ज्या जाग्याचेर प्रोजेक्ट जाता थंय हें करपाची अत्यंत गरज आसा. त्याच बरोबर आनी एक गजाल सांगतलो हांव की डिसिल्टिंग करप जें पळय आसा न्ही न्हंयचें हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. कितें जाता की पावस येवचे पयलीं जर डिसिल्टिंग करिना जाल्यार गांव बुडटा, रस्ते बुडटा. एक एग्जाम्पल सांगन हांव, दावकोण म्हणून आमगे धारबांदोड्या गांव आसा. 3 वर्सां जालीं आतां शेगीत सामकी थंय कितें जाता, हेवी पावस पडले कारणान गांवच बुडटा. थोडे कडेन कशें आसा की रस्त्या कडेन ज्यो पळय धडोबी आसा त्यो बांदपाची गरज आसा, पूण डिपार्टमेंटाचें कितें जाता की सिंगल बेनिफिशरी असो रिमार्क मारून फायल बी केन्ना केन्ना परत येता. पूण हांगा सिंगल बेनिफिशरी आसना, हो आख्खो गांव जो पळय आसा पळय न्ही तो एफेक्ट जाल्लो आसता. त्या खातीर स्पीकर सर, ह्यो डिसिल्टिंग ऑफ रिवर्स पळय आसा न्ही थंय परत आनी एक प्रॉब्लेम येता. तो कसो की डिसिल्ट केल्लें जें मटेरियल आसा तेजेर रॉयल्टी बसोवपाचें काम आसा तें मायन्स डिपार्टमेंट करता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या दोनूय डिपार्टमेंटांनी
संगनमत करून जर तर हो विशय जर एकटे जर सोडयलो जाल्यार डिसिल्डिंगाचो विशय जो पळय आसा न्ही तो सगळ्याक सॉल्व जातलो. तेच बरोबर आनी एक विशय हांव मुद्दाम करून सांगतलो की माननीय मंत्र्यांच्या आशिर्वादान आमच्या मतदारसंघाक काजुमळ म्हणटा एक डॅम जाता. लोकांक जेन्ना पळय एक्सप्लेन केलें की ह्या डॅमाचे मेरिट्स कितें डिमेरिट्स कितें कशे पद्दतीचो डॅम आसतलो, लोकांनी सगळ्यांनी जे ओनर आसा त्या लोकांनी स्वखुशीन येवन NOC दिल्ले आसा आनी तो प्रोजेक्ट कर म्हणून प्रोत्साहन केल्लें आसा सरकाराक. हें मुद्दाम करून हांव नमूद करतलो. दुसरो विशय जो आसा तो न्हंयचें संवर्धन करता आसतना स्पीकर सर एक विशय मुद्दाम करून हांव प्रॅक्टिकली जो पळयलो तो सांगता की जे लोक न्हंयचे कडेन स्वताची भाटां बिटां पळय जी वसयता तांकां कितें जाता, ती जर रिटेनिंग वॉल जर समज बांदलेली ना आनी बंधारो जर समज सकयल जर घातलेलो आसा जाल्यार तेजें तें उदक जें पळय फुगता न्ही तेणें कंप्लीट एरोजन जाता. अशा गोश्टीचेर लक्ष दिवन ते म्हाका दिसता त्या बंधाराचे जेन्ना पळय एस्टिमेट्स करता तेन्ना ती रिटेनिंग वॉलूय घेवपा जायी जाल्यार त्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. दुसरो विशय डिमांड जो आसा आमचे कडेन कोऑपरेशन ह्या फिल्डाक माननीय मंत्री जे आसा आमचे सहकार मंत्री तांकां भरपूर अनुभव आसा. हांव एक दीस असोच माननीय मंत्र्या बरोबर एक कार्यक्रमाक गेल्लो. ते कार्यक्रमाक मुद्दाम करून सांगता ती मल्टीपर्पज सोसायटी माननीय मंत्र्यांनी थंय उलोवचे पयलींच जी सोसायटी केल्ली ते प्रमोटर्स उलयताले की सुभाष बाबूच्या कारकिर्दीक रेजिस्ट्रेशन जें आसा तें इतलें सोंपें आनी सुटसुटीत केल्लें आसा कोऑपरेटीव सॅक्टरान. त्या खातीर तेंचें अभिनंदन करपा जाय. हें लागींच्यान हांवें पळयल्लें आसा. आनी त्याच प्रमाणे सगळ्याक सहकार क्षेत्रांक आमुलाग्र बदल हाडपाचें काम आतां केल्लेंय आसा आनी करीत रावचें. हांव इतलेंच उलोवन डिमांडाक सपोर्ट करता, कट मोशनाक अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार दिव्या राणे मॅडम. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. पहिली म्हणटा तें आमचे माननीय मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर जी खूब खूब देव बरें करून म्हणटा की आमकां फायनली एक 15 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट पळोवपा मेळ्ळो आमच्या भागान आनी ताजे खातीर आनी तुमची पुराय टीम सर लेड बाय आमचे सी बदामी हांच्या खातीर आनी हांच्या मार्गदर्शनाच्या खाली आमकां हो येदो व्हडलो प्लांट रेडी जाता तो आतां दिश्टी पडटा. आनी हाजो बेनिफीट आनी ब्लेसिंग्स तुमकां आमचे फूल पर्या मतदारसंघाचे 5 पंचायतीचे लोक इतले खूश आसा कित्याक दे सी दीस फायनली हॅपनिंग. देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भशेन आमची जी आजोबाची तळी इतले वर्सां उरिल्ली ती फायनली ताजें बी काम सुरू जाल्लें आसा आनी हे तळी आमची इतले वर्सां तुमच्या खातीर ही रेडी जाता आनी फायनली इतल्या वर्सांनी सगळे आमची ती जागृत देवस्थान जें आसा आजोबाचें थंय आमकां ही सुंदरशी तळी लोकांक मेळटली फायनली. त्याच भशेन लिफ्ट इरिगेशनाची स्कीम आमची बिरोंडाची पंचायतीच्यो लिफ्ट इरिगेशनाची स्कीम बिरोंडा आसुनी पाडेली वांते आनी बिरोंडा ह्या ज्यो 3-4 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तुमी सँक्शन केल्या ताजें आजून काम सुरू जावना पण तुमी सँक्शन करून वर्क ऑर्डरी दिवन ते फायदो आमच्या थंयचे शेतकरी त्या पंचायतीच्या कितलेशे 100 शेतकरी भाव भयणाक जातलो. देव बरें करून म्हणटा परत तुमकां. आतां फुडें उलयता आसतना अत्यंत इम्पॉर्टंट विशय आमच्या भागान म्हणटा तो आनी 20 वर्सां जाली हो विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी न्यूजांनी आयिल्लो तो म्हणटा तो आमचो चरावणेचो डॅम. हो तर चरावणेचो तर डॅम हाजे प्रपोजल फॉरेस्टाक गेल्ले आनी फॉरेस्टान 9.34 हेक्टर्स ऑफ लँड एक्चुअली फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम ट्रान्सफर केल्ले आसा WRD आनी हो प्रपोजल सबमीट केल्लो 2010 आनी जेन्ना हो प्रपोजल बँगलोरा गेलो दे सेड टू कंप्लाय विथ सर्टन प्रोसिजर्स
आणि to obtain certain permissions from the state and the National Wildlife Board, and because this area falls in the Madhav Wildlife Sanctuary, ते मातशे डिले जाले आणि ताजे खातीर the RO Bangalore they closed the proposal, but finally we restarted and a fresh proposal has been put and is submitted online on Parivesh portal 2.0 by WRD. आणि meeting of the project screening committee was held on 12 to 24 आणि minutes बी सगळे circulate जाल्ले सगळे committee membersank. Compliance to the observations raised during the PSC meeting, they need to be complied by WRD because Forest Department has put forward certain reservations which WRD has to comply with, आणि हे एकदा तुम्ही तर comply केले जाल्यार immediately तो upload जावन ताजे फुडले procedural जे कितें आतां delays जाल्या ते मातशे तुम्ही लक्ष घालचे, आणि हे तर मातशे on top priority तर तुम्ही घेतलो आणि हो चरावणेचो तो डॅम फायनली तर पास करून तुम्ही दिलो सर. ताजो फायदो इतले चरावणेच्या गांवांक जातलो तो जालोच, पण ताजे बरोबर फूल आमची ठाणे पंचायत, मावशी पंचायत ज्यो खूब अत्यंत गरज आसा. हे उदकाचो विशय जो आसा ह्या दोन्ही पंचायतीन खूब व्हेरी सिरियस इश्यू आसा, बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडंट ऑन द धाबोस वालपय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट विच इज जस्ट 10 MLD, आणि ते पायपलायन्स ओल्ड आसा, सो खूब त्रास जाता ह्या दोन्ही पंचायतीक उदका खातीर. आणि वॉटर तर डॅम जालो जाल्यार एग्रीकल्चर जे इतले चरावण्या इतले एग्रीकल्चर जाताले, पण थंय उदकाचे शॉर्टफॉल आसा म्हणून सगळे शेतकऱ्यांनी एग्रीकल्चर खूब सामके ऑलमोस्ट 75% कमी केल्लें आसा. वॉटर तर डॅम आयलो जाल्यार शेती आनी वाडटली, ऑलमोस्ट 100% शेती करपाक लागतले आमचे लोक, बायलां आनी भुरगे. आणि तुम्ही कितले प्रमोट करता शेती आमकां खबर आसा, आणि तेच हांव प्रत्येक आमच्या मतदारसंघान बी ट्राय टू प्रमोट इट की आमचे नवे जनरेशनूय बी शेतीन फुडें सरचे. इफ दे गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर तर वाडलो, इम्प्रूव जालो, जे शेती वॉट दे नीड, जशें तुमी अपग्रेड केले आमचे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, तशेंच हेय बी वॉटर सप्लाय तर इम्प्रूव जालो एग्रीकल्चराक, जाल्यार आमचे खुबशे लोक आमच्या भागांतले शेती परत सुरू करपाक लागतले. थोडे प्रोजेक्ट्स उरल्या सर अंडर WRD which are mostly for like construction of protection walls along the rivers, nalas, and these are very very important to prevent soil erosion and protect the adjacent lands. कित्याक आमचे वालवंती सायडीन आणि आमचे जे म्हादय सायडीन इतले आमचे ज्यो नदी मेन नद्यो आसा, थोडे बारीक बारीक रिवर्स आसा, थंय इतले सॉयल इरोजन जाता, आणि ताज्या खातीर इट इज इम्पॉर्टंट की हे प्रोटेक्शन वॉल बांदचे म्हणून, कित्याक हे दिस विल लीड टू stabilizing and preventing of landslides, आणि इट विल हेल्प अँड प्रोटेक्ट अवर एग्रीकल्चरल लँड जे कितें आमी जी आमचे लोक शेती करता. सो मागता की हे जो आमचे थोडे एक 25 प्रपोजलां आसा ती मातशी तुमी स्पेशली अशे बारीक बारीक प्रोटेक्शन वॉल आणि हाजी टू प्रिवेंट सॉयल इरोजन ती मातशी तुमी लक्षान घेवची. बारीक बारीक तळयो आसा आमच्यो ज्यो तर बांदून आमी तर घेतल्यो जाल्यार त्या भागाचे बारीक बारीक गांवाचे आमी उदकाचो जो विशय आसा तो आमी सोडोवपाक शकता. थोड्यो तळयो आसा पण तांचे मातशें बांदकाम जाल्लें जाय, तांचे तर बांदकाम घेतलें. आमचे कन्स्ट्रक्शन रिपेर ऑफ पोन्न्यो पळय बांयो आसा त्यो तर आमी बांयो तर रिवायव केल्यो, जाल्यार कितलेशे जाग्यांनी आमच्या कितलेशा गांवांनी पळय उदकाचो विशय आसा. बारीक बारीक ते थोडे थोडे पसून 1-2 पसून गांव तर आमी अशे इफ वी मॅनेज अशें करून जाल्यार कितलोसो उदकाचो विशय सॉल्व जातलो. आमच्यो एक 3 मेन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आसा इन मोर्ले, म्हणटा ती LI स्कीम 1, 2 आणि 3 आसा मोर्ले कॉलनीन. सो ही आनी आमचे जे फार्मर आसा थंय खूब शेती करता, पण सद्या इतले इरॅटिक सप्लाय जाला उदकाचे. पयलीं म्हणटा ते बिकॉज ऑफ पावर पंप मदीं मदीं मोडटा, पंप जुने जाल्ले आसा, मोटर जुने जाल्ले आसा, पायपलायनी जुन्यो जाल्ल्यो आसा, ताजे खातीर परत परत मोडटा फुट्टा. देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ वॉटर, आनी ताजे खातीर शेतकऱ्यांनी कमी केलां एग्रीकल्चर करपाचें. सो आमकां रोज कंप्लेनी येत आसा की आमची जी आमी शेती करपाक
पळयतात ते आमकां नुकसान जाता, आमी करपाक पावना म्हणून. सो मागता ह्यो ज्यो आमच्यो 3 LI स्किम्स आसा मोडले ते तुमी बेगीनचे बेगीन मातशे ते एक्सपेडायट करचे मेंटेनन्स आनी रिपेर वर्क्स, आनी जे एक्झिस्टींग AC पायपलायन्स आसा त्यो परत परत मोडटात, त्यो नव्यो DI पायपलायन 600 mm आनी 400 mm घालून इट इज 3.5 kilometers डिस्टन्स आसा, ते मातशे तुमी तर चेंज केल्यो जाल्यार ताजो, आनी नवे तर पंप आनी नवे मोटर घाले जाल्यार ताजो खूब फायदो जातलो आमच्या शेतकऱ्यांक. आमची आतां हो नवो 15 MLDचो जो प्लांट येता आमचो थंय, बट देर इज अ नीड सिन्स द न्यू प्रोजेक्ट इज कमिंग, देर इज अ नीड टू टेक अप ऑन टॉप प्रायोरिटी टू इनक्रीज द स्टोरेज कपॅसिटी ऑफ द वॉटर ऑफ वालवंती रिवर. सो म्हणून तुमी तर एक नवो तर एक बराज बांदलो, सद्या तो एक बंदारा आसा, बट इफ यू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू बराज सो ताजो फायदो मागीर फुडें जातलो, कित्याक the water from Valvanti is being used for the 15 MLD plant. So just to increase the storage capacity of the river Valvanti. So मागता की हें तुमी मातशें लक्षान घेवचें. आनी एक आसा आमचो जो अंजुने डॅम आसा थंय एक 100 लोक रावता सर अंजुने डॅमाचेर सायटीचेर, आनी दे आर at a distance of some 500 meters from the dam. And they are residing there since 1978. आनी तांकां ते आयिल्ले थंय एज अ अंजुने इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर फॉर द AIP तांकां थंय हाडिल्ले फॉर कन्स्ट्रक्शन, दे आर लेबरर्स. आनी आतां सिन्स 1978 टील डेट ते थंयच रावतात. एक 100 लोक आसा, एक 20 घरां आसा, पूण तांचें कितें जालां की, आनी दे आर रिजायडींग इन अ एरिया ऑफ ओनली 1000 square meters. सो तांकां स्पीकर सर just 5 minutes. But we just need to rehabilitate them as they lack basic sanitation necessity like water, power. आनी मेन म्हणटा ते तांकां ओनरशीप ना जाग्याचो, आनी तांकां ओनरशीप ना म्हणटकच जी गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा, जे कितें आसा फॅसिलिटीज ते तांचे पर्यंत पावना, बिकॉज दे आर नॉट द रायटफूल ओनर्स ऑफ ते. म्हणजे तांकां तर आनी तो जागो इतलो हिली टेरेन, स्टोनी, सो तांकां रावपाकय थंय इतले प्रॉब्लेम जाता. आनी इतलीं वर्सां जालीं सिन्स 1978 ते थंय रावतात, तो तांचे डॉमिसायल सगळे आमचे आसा, दे वोटर्स. पण मागता की आमचे त्याच पंचायतीन केरी केळावडे गांवान एक 10,000 square meter जागो अवेलेबल आसा. तुमी तर इतले लोकांक आमी पयलीं मोडले, सालेली रिहेबिलिटेट केल्ले, तशें तर ह्या फक्त 20 घरांक तर केळावड्या तर तुमी रिहेबिलिटेट करता ह्या जाग्याचेर एक 200 square meter जागो दिवन. दे आर रेडिली अग्रेएबल टू मूव फ्रॉम दॅट सायट, बिकॉज मागीर तांकां ज्यो आमच्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा अँड वील बी एबल टू गिव देम they'll be able to live a dignified life म्हणटा तशें. थोडोच तांकां तर जागो दिलो तुमी घर बांदपाक. आनी एक उलोवपाक सोदता ते अबाउट ब्युटिफिकेशन ऑफ द ब्युटिफूल अंजुने डॅम. जागो आसा थंय तर एक बोटॅनिकल गार्डन जशें तुमी सलावली डॅमा कडेन केलां, त्याच भशेन तर हांगा तर एक अंजुने डॅमा कडेन तर तुमी एक ब्युटिफिकेशन केलें आनी एक बोटॅनिकल गार्डन केलें, जशें थंय सलावली डॅमान GFDC गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनच ते चलयता. त्याच भशेन we can do the same thing even in near the Anjune Dam and run it for the department. But मागता कित्याक only to promote hinterland tourism अशें तर आमी projects तर आमच्या भागान हाडले. डॅम इतलो सुंदर आसा, तुमी जेन्ना तो इल्युमिनेट करता ड्युरींग इंडिपेंडन्स डे बी इतले हजारांनी लाखांनी टुरिस्ट थंय येता फक्त ते इल्युमिनेशन पळोवपाक, आनी ताजो फायदो आमच्या परिसराक जाता, गांवांतल्या लोकांक जाता. तुमी तर हो मातसो तर ब्युटिफिकेशन तर घेतले डॅमाचे, जशें तुमी सलावली डॅम ब्युटिफाय केला तसोच तर अंजुने डॅमय घेतलो, ताजो आमच्या लोकांक खुबसो फायदो जातलो सर. लास्ट उलयता आसतना आय वूड लायक टू जस्ट स्पीक ऑन द रेग्युलरायझेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर्स. हांव हाजे पयलीं हांचे बद्दल उलयल्लें आसा. दीज लेबरर्स आर एंगेज्ड बाय द गव्हर्मेंट बट through your department but through a contractor. आणि हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां मीजली अमाउंट ऑफ जस्ट 9,000 9,500 पगार मेळटा तांकां म्हयन्याक. आनी आतां इतलीं वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं दे आर वर्कींग फॉर द डिपार्टमेंट बट दे आर स्टील नॉट रेग्युलरायज्ड अँड दे आर वर्कींग अंडर द कॉन्ट्रॅक्टर्स.
म्हणून मागता आनी आमचे अशे 51 कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर्स आसा आनी दे आर मॅनेजींग ऑलमोस्ट 29 लिफ्ट इरिगेशन स्किम्स. सो मागता की हांकां तर ह्या इतले तर लेबरर्स ते इतले ते अनस्किल्ड म्हणून आसा बट दे आर सो एफिशियंट नाव एंड दे आर सो केपेबल टू हँडल इवन एज पंप ऑपरेटर्स अटेंडंट्स हेल्पर्स म्हणून की आय जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्नॉलेज तांचे इतले 15 वर्सांची तांची मेहनत आनी दे वर्क आनी तांकां तर रेग्युलरायज केले एट द अर्लियस्ट तांकां खूब बेनिफीट जातले कित्याक दे आर अर्निंग जस्ट 9,000 मिन्स इट इज नॉट इवन लायक आमी म्हणटा बेजीक जे डेली वेजीस आसा ते एटलिस्ट 515 तरी आसपाक जाय पर डे बट इफ दे आर अर्निंग जस्ट 9,000 रुपीज सो दे अर्न लेस देन सम 300 रुपीज पर डे. सो मागता सर की तुमी हाजेर लक्ष घालताले आनी ज्या भशेन तुमी तुमचो इतले आमकां सहकार्य मेळ्ळा 70 भागाक आनी तुमच्या खातीर आमचे पयल्या फावटी इतले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इतले वर्साचे मार्गार लागल्या आमचो डॅम मार्गार लागला आमचे उदकाचे येदो व्हडलो 15 MLDचो प्लांट तुमच्या मार्गदर्शना खातीर आनी आमचे सी बदामीच्या मार्गदर्शना खाली आमकां हो इतलो व्हडलो प्लांट आमकां मेळ्ळो. परत खूब खूब धन्यवाद तुमचे आनी तुमचे असोच आशिर्वाद सदांच आसचो 70 भागाक. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार राजेश फळदेसाय. Speaker sir, I support demands district for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव सगळ्यांनी पयलीं डिमांड नंबर 71 and 74 उलयतां. स्पीकर सर, सगळ्यांनी पयलीं म्हणजे हांव आमच्या मंत्र्याचें सुभाष भाऊ शिरोडकराचें अभिनंदन करतां कारण असो पयले फावटी एक मिनिस्टर हांवें पळयला की म्हाज्या मतदारसंघान कमीत कमी 6 फावटी तरी येवन गेला आनी येवन बेश्टो गेलो ना, कमिटमेंट दिला तो कमिटमेंट पुरोय केला. कारण आतां 5-6 फावटी हांवें जेन्ना पळयला इवन तो कमिटमेंट पुरो करून सुद्दां जेन्ना आमकां जर बारीक कितें गोश्ट जाय पडली आमी भाऊक सुभाष भाऊक फोन करता तो इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेता आनी तो कर म्हणून सांगता. हें तेजें म्हाका खरेंच काळजांतल्यान तेजें अभिनंदन करता कारण म्हाजें कसलेंय काम तेणी केन्ना दवरना. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचो तेंच्या टिमीन भितर तेजो डिपार्टमेंटाचो आमचो चंद्रा IAS ऑफिसर आहा चंद्रा सर म्हणून सतीश चंद्रा, त्याच बरोबर बदामी सर आसा, त्याच बरोबर नाजरात वाज सर आहा, हे आमकां तेज्या डिपार्टमेंटातले जे जे मनीस आहा आमकां प्रत्येक टायमाक सपोर्ट करता. आमचो जर बारीक सुद्दां जरी कितें अडचण येयली जाल्यार आमी तांकां जर फोन केलो स्पीकर सर जाल्यार आमकां तुरंत ते आमकां काम आमकां हेल्प करता. स्पीकर सर, भाऊचें अभिनंदन करता कित्याक कारांबोली जो लेक आसा हो कितलीं वर्सां आमचो पेंडींग आसलेलो. लास्ट टायम सुद्दां आमी एक इशू आमी एसेंब्लीन उलयत आसा पूण हें फक्त आतां पयर टेंडर जाला आनी कदाचित ते 6-7 म्हयन्या भितर आमचो एक थंयसर कारांबोली लेक हो ब्युटिफिकेशन करून तयार जातलो जेणे करून आमच्या गांवच्या भुरग्यांक जे करमळेचे भुरगे ह्या भुरग्यांक कमीत कमी एक 100 तरी भुरग्यां थंयसर कामाक लागतले. स्पीकर सर, कारण इतली वर्सांचो इशू इवन आमी ते लोकांचे शेतकऱ्यांचे सुद्दां जे जे म्हाका आमच्या मिनिस्टरान सांगला ते आमी हाडून सगळे रेडी दवरलेले आसा. अभिनंदन, कारण तो एक सारको सुंदर, कारण आख्ख्या गोंयांक न्हू इतलो व्हडलो लेक हो खंयच ना, कारण हो आख्ख्या गोंयांत न्हू आख्ख्या इंडियेन फेमस आनी आख्ख्या वर्ल्डान फेमस आनी बरी बरी बर्ड्स थंय सारकी फॉरेन बर्ड्स थंय येवन आसता. म्हणून तेका तेकोन आमचें रेल्वे स्टेशन करमळे रेल्वे स्टेशन म्हणून हो एक आमकां खरोखरच खूब तेजो उपकार जातलो आमचें बेगीन काम सुरू जाल्यार. कारण आतां पावस आपूण पयर टेंडर जालें जेन्ना पयलीं काडलेले तो आमचो कोणतरी भायलो आसलेलो तेणी तो आपलें परफॉर्मन्स दाखोवंक पावलो ना, तेका लागून तें काम थोडें फुडें उरलें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आतां म्हाजो मतदारसंघ हो 50% आयलंडान आसा. स्पीकर सर, जेन्ना जेन्ना आमी मिनिस्टरा कडेन गेले आमकां तेणी बरें बांद बांदून दिल्या. जेन्ना आमचें एक बांद पिड्यार जाता, जेन्ना बांद पिड्यार जाले ऑटोमॅटिकली लोकांची शेतां पिड्यार जाता. शेतां लोक केन्ना लायतात जेन्ना तांकां बरें एक उदक मेवळें आनी तेंची जर ते बांद जर पयलींचे लोक कितें करताले स्पीकर सर, जाणटे मनीस बांद सारके परफेक्ट बांदताले आनी ते कशे बांदताले, तो चिकल रेबो काडटाले आनी बांद बांदताले. ते तुका 100 वर्सां म्हणल्यार सुद्दां तांकां कांय एक खावटेंय पडनासलेलें. आतां कितें जाता, आतां कॉन्ट्रॅक्टरांक दिल्ल्या कारणान तेंचे ते एकदां ते पायलिंग काय कितें म्हणटा ते एकदां सारकें एकदां जायना, तेका लागून ही खावटी म्हणजे होल पडप आनी बाकीचें कितें ते हितून मागीर ती शेतां पिड्यार जावप.
ताका लागून आमकां खूब त्रास जाताले. पण आतां भाऊ जेन्ना मंत्री जालो सुभाष भाऊ शिरोडकर तेन्नाच्यान ते बांदाचें कॅर घेवप आनी जे आमकां जें कितें जाय त्या भशेन ते आमकां बांद बांदून दिल्ल्या. स्पीकर सर, मिनिस्टराचें परत एकदां अभिनंदन करता, कारण मिनिस्टरान आमच्या गोंया भितर जवळ जवळ सुमार धरणां ही बांदपाचें काम हातीन घेतलेलें आसा, जेणे करून आमकां लोकांक पिवपाकूय उदकाचो अरेंजमेंट जातलो. आतां शेतां लायतलो, आमच्या गोंयान भरपूर पावस पडटा. ह्या फाटीच तुमी पळयलां आसतलें, पावस पडोन कितें जाता, उदक शेवट वयता आमच्या दर्यान वयता. म्हणून जें पळय उदक जर आमकां जर आडोवन जर धरली ही 6 धरणां, जाल्यार खरोखरच ह्या धरणाचें उदक आमकां पिवपाकूय यूज जातलें. शेतकऱ्यांक जेन्ना पळय शेतां जेन्ना पळय कसपाक तांकां जाय पडटलें, फार्मरांक एग्रीकल्चर, तेन्ना तांकां त्याय उदकाचो तांकां फायदो जातलो. म्हणून खरोखरच जे भाऊन जें कितें विजन घेतलेलें आसा हें खरोखरच बरें विजन आहे. ताका लागून आमचो संपूर्ण ताका सपोर्ट आसतलो. आनी जेन्ना जेन्ना आमची कितें ताका गरज पडत तेन्ना आमी तेज्या बरोबर आसतले. स्पीकर सर, खरोखरच ताका धन्यवाद म्हणटा. जितली आमची कामां कितें तेणी केल्या तेज्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता. आमी जी वस्त आमकां मागलेली आसा बांदाच्या पोतान, तळ्याच्या पोतान, बाकीचें कितें ब्युटिफिकेशन ही आमकां तेणी सगळी तेणी दिल्ल्या बद्दल तेजें अनेकदां अभिनंदन करता. स्पीकर सर, थँक्यू. माननीय आमदार एल्टन. Speaker sir, I rise to speak on the demand listed today in the House. Speaker sir, demand number 74. Before I start, म्हाका दिसता रुलींग जे आमदारान समज मिनिस्टराची तोखणाय केल्या व्हडलीशें ना, कित्याक त्या रुलिंगाचें म्हणयताय. बट जेन्ना ऑपोजिशन जेन्ना तोखणाय करता इट मिन्स अ लॉट. आनी म्हाका मना काळजांसून बाब सुभाषाचे मिनिस्टराचे धन्यवाद वो दिनवास देव बरें करूं म्हणपाक जाय. बिकॉज विदीन अ शॉर्ट पिरियड वॉट एवर वस्तू प्रॉमीस केल्ल्यो तेणें दिल्यो. आनी तितून मोठें काम म्हळ्यार आमगे कानागिनी बीच जे सँड इरोजन जातालें ऑलमोस्ट 100 कोट्यांचें तेणें काम सँक्शन करून टेंडर करून वर्क ऑर्डर दिली. आनी तितूंक आमगेलो जो चीफ आहा बदामी आनी मुद्दम मुगळ आसता ई पटेल, आज तो आमचे मदीं ना. ही ऑल्सो वॉज व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल इन गेटिंग दीस थिंग डन. तो आमचे मदीं ना, ही रिटायर जालो थोड्या तेंपान तो भायर पडो. सो आमी ई पटेलूय आहलो तितून आत आहलो. सो हें मोठें काम ऑलमोस्ट 100 कोट्यांचें आमगे ऑनरेबल मिनिस्टरान कानागिनी ही बिचाक आमकां सँक्शन करून आतां आफ्टर द रेन्स इट वील स्टार्ट. सो काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, तेच भाशेन आमगेले बेतलांक जें गणपती विसर्जन आहा तें बाळ्ळी एक तळय बांदली विच इज एट द सेंटर, थिंगाय गणपती विसर्जन कोताय. आमगेलें तें काम करून स्प्रींग इन नुवें, आमगेल्या बेतलांक थिंगा नुवें कानागिनी थिंगा एक स्प्रींग आहलो तेंवूय काम केलें. सो म्हाका दिसता बरें आहा तें सांगपाक गरज आहा, नाल्यार सदां फॉल्ट काडटाय सरकाराचेर. बट वॉट एवर ही हेज डन. सो देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें तुका हांव कित्याक सांगता, कित्याक आनी तुवें उलयन तेमगे काम करपा जाय म्हणून. सो नेक्स्ट सेशनाक तुका हांव परतून देव बरें करूं म्हणटलो. इतल्यान काबार करूं नाका, कळ्ळें तुका. सो स्पीकर सर, सो जाय तोच ताय सांगपाच्यो. आतां वेन आय स्पोक अबाउट कानागिनी बीच, आमगेल्या खोला एंड विच इज व्हेरी फेमस. थिंगा खोला काब देरा मायलॅम बीच आहा, थिंगाय आतां सँड इरोजन जावपाक लागला. सो आफ्टर द सेशन आय वील टेक एन अपॉयंटमेंट. आनीक म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरा थिंगा व्हरपाक गरज आहा, कित्याक हांवें वयले तेन्ना विदीन 6 months द प्रोसेस काबार केलो मिनिस्टरान आनी इट वॉज डन. सो खोला थिंगाय सॉयल सँड इरोजन जाता तें करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आतां जेन्ना आमी जायते आमी पारोडा बुड्ड म्हणटाय, आनी दीस इज नॉट 1-2 वर्सांचो जो प्रॉब्लम. इट इज दीस प्रॉब्लम इज फॉर मेनी इयर्स. आनी पारोडा जेन्ना बुडटा सगळ्यांचे ट्रॅफिक पॅरलायज जाता. सो देर आर 2 मेजर थिंग्स. म्हाका दिसता एक कुशावती रिवर आमी केन्ना डिसिल्टिंग केलें ना. बाब गणेश आतां उलयतालो डिसिल्टिंगाचेर. इफ डिसिल्टिंग इज डन टू मेजर एक्सटेंट म्हाका दिसता हें आमगेलें पारोडा बुडोता तें उणें जातलें. दोनी सायडीन रिवर बँक तें बांदपा जाय. हें सा गरजेचें. हांवें पयर एक प्रश्न काडलो कोंडीक आमगेल्या केप्यांक, कोंडी म्हणटा वाड आहा थिंगा वॉर्डांक जेन्ना उदक वता लोकांक घरां भितर येता. आनीक उदकाचो प्रश्न आहा थिंगा. आतां थिंगा जायते आतां वय थिंगा क्रोकोडायल जाली, तेंगेल्या फाटल्यान घरा फाटल्यान दिसली पडटाय. सो इट पोजीस थ्रेट. सो म्हाका दिसता कुशावती रिवराचें म्हाका मिनिस्टरान हेल्व टू टेक अ बरो होलिस्टीक व्यू एंड पुट युअर टीम. यू हॅव अ व्हेरी गूड टीम. पुट इट इन प्लेस. आनी मातशें तरी ड्रेजिंग करून जर डिसिल्टिंग तरी केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर उणें जातलें. बिकॉज आख्खे ते बोल्डर्स व्हड रॉक्स आहाय ते भोलाय उदक जाता हें उंच येता आनी देन इट फिल्स अप एंड सगळें आख्खें फ्लड जाता. सो कुशावती रिवर has to be taken on priority.
बिकॉज म्हाका दिसता सरकार गाडी पडाय वो आमदारांक गाडी पडाय देवणी जातल्यो. So before the next monsoons, see to it that something is done in Kushavati river. Speaker sir, जे आमगेले बांद म्हणटा आमी बांदाचेर उलयता आसतना आमगेले जे बांदार हे बारीक बारीक बांदार घालपाची गरज आहा आनी आज सेलावली ऑल डॅम आहा बट थिंग सकयल लोकांक उदक मेळना पिवपाक. आज आमगेल्या ग्रामीण भागाय खोला बार्शें मोरपिल्ला हांकां उदकाची इतली त्रास जाताय ड्युरींग समर दे डोंट हॅव वॉटर टू ड्रिंक म्हळ्यार ते सारके खुंयसून कितली मुखारसून चलोन वताय. सो बांद गायले कितें जाता ते स्प्रिंग आहाय थिंगा जायते बट देन दे गेट्स ड्रायड अप. सो बांदार तर हे गायले जाल्यार आमकां जाता हे जे लोकांक हे भागांनी उदक मेळपा तें मेळटलें. बट थिंग एक प्रॉब्लम आहा. प्रॉब्लम असो की NOCs 114 तांकां इश्यूज आहा. तेगेली जायत जाणांगेली नांव आसताय एकलो कोण NOC दिना एकलो दिता. So म्हाका दिसता we'll have to come with some solution with the panchayat resolution and or letter or something from the MLA when it is really required and there is no issue. म्हाका दिसता हे तुवें करपा जाय कित्याक म्हगे almost 7-8 file pending आहाय. You had promised me some wells in when you had come to Badli. म्हाका दिसता आमगे minister सगळो दिता म्हणटा but technical वस्तू which we also cannot help pending वताय. So we'll have to come with some solution that we can construct these wells, construct these bandars आनी हे केलें जाल्यार म्हाका दिसता उदक मेळपाचें लोकांक बरें पडलें. कित्याक आतां उदक मेळटा बार्शें तिने उदक स्प्रिंग वॉटर येता डिपार्टमेंट तांकां PWD वयल्यान बील घाता. उदक नॅचरल स्प्रिंगाचें पायपलायन गेलो म्हूण बिलां येता कितें हजारांनीच. सो हेंवूय उदक तरी बंद जालें मागीर सरकारान चोवपाचें कित्याक आतां मोठो इशू जेन्ना म्हादयेचें उलयता आसतना सगळे उलयतले इन डिटेल बट हांव बारीकशें उलयता कित्याक चड उलोवन आतना म्हादय तरी समज आम उदका इशू जालो आनी लोकांक उदक ना जालें पळय आमगेलो मेंबर कमिटीन म्हणलें नेक्स्ट वॉर वील बी बिकॉज ऑफ वॉटर म्हूण हें सारकें खबर जातो दिसता म्हाका बिकॉज वी आर फेसींग सो मच प्रॉब्लम. आज सगळ्या पास बोला उदक इतू जालां वी हॅव क्रॉस 115 inches ऑफ रेन वीच इज नॉर्मल इन गोवा. तरी पसून थोड्या तेंपान उदक ना जातलें. But how you can see that this problem of water can be stopped? At least natural way of putting these bandars and getting that water ground table level unchole am springan my during summer udo mele हे मातशें करपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमकां पोप जॉन स्कॉल आहा थिंगा आमगेले केप्यां आनी देर इज अ स्मॉल कालवट अक्रॉस द कॅनल आनी जेन्ना पास उदक चड जाता ते कालवटा वयल्यान उदक उंच येता and which poses threat to the children in that school, Pope John. So I had requested and NOC department आम गायल्ली आमगेले केप्यां ऑफिसांसून की तांकां एक फटाफट एक NOC दिवची and then through PWD we can construct a culvert which can be raised, height raised कोण at least 1.5 meter over that small canal which leads to Pope John School. So that NOC please see that the department gives. ताबडतोब मातशें instruction दी so I can follow up with the PWD to get that culvert done. हे पोप जॉन्स लागोळे बिकॉज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक हाल तरी अशें करून हात पास पडटा अशें करून उदक उंच चोळें आनी बेन भुरगीं वयता आसतना कितें तरी एक अपघात जालो इट वील बी अ बीग डिजास्टर. स्पीकर सर जेन्ना हे आमगेले केप्यांक कॅनल आहाय आमगेली कॅनल्स आहाय इन शिरवय आमगेले ते वाट्यान कॅनल आहाय आनी ते कॅनला सायडीन रोड आहाय म्हणजे कच्चा रोड आहाय. सो एक 2 कडेन रायट केपें कॉलेज आहा थिंगा कॅनला सायडीन रोड ऑलरेडी NOC तुमकां दिल्या. सिमिलर वे ऑपोजीट दॅट कॉलेज देर इज अ कॅनल आनी आमकां थिंगा NOC मेळपाक त्रास जाता. आमगेलो तो आहा थिंगा नॅन्सिंग. सो वी हॅव पुट अ प्रपोजल विथ हिम. सो म्हाका दिसता ही NOC मातशें 2-3 कडेन आहाय इन केपें शिरवय ते 4 वाटेन ही NOC मातशें दी आमकां. सो तर NOC दिल्यो लोकांक थिंगा ते कॅनला सायडीन वचपाक त्रास जाता. लास्ट 2 years हांव म्हगे पयशांचे पळयत घान थिंगा माती रोबोल घातान दिता बट वन्स वी गेट एन NOC देन वी कॅन कन्स्ट्रक्ट अ पका रोड वीच कॅन बी अ सर्वीस रोड ऑल्सो फॉर ऑल. सो प्लीज सी टू दिस 3 places इन केपें हे रोडाचे NOC आमकां मेळपाक. स्पीकर सर आतां आवेडे कोटुंबी म्हणटाय थिंगा आमगेली उदक हें सप्लाय जाता टू ऑल द फार्म इरिगेशन बट प्रॉब्लम कितें जाता एकलो फार्मर येता आपणागेलें थिंगा बंद कोता आनी उदक आपणागेल्या बाटांक सोडटा आनी मुखार आतां उदक मेळना. देर आर सम ग्रुप्स फार्मर्स तेंगे क्लब कितें आनी आय थिंक सो दे गेट सम मनी वेन दे फॉर्म दॅट बट ते इन प्लेस ना. सो टेल युअर डिपार्टमेंट टू पुट दीस थिंग्स हे ग्रुप जे आहाय तांकां इन जाग्यार घालपाक. पळयता आवेडे कोटुंबी हिना सदांच कंप्लेन येता. लास्ट 2.5 years आय एम फेसींग दीस प्रॉब्लम. वन फेलो हू इज रायट एट द एंड डजंट गेट वॉटर. मुखार तो बंद कोता आनी आपणागे भाटां शेतांक उदक जावन तें उदक इतू जाता भाटांक माडांक लयत लायताय
आनी थिंग जे हें आहा आमगेलें क्रॉप आहा तांकां मेळना. So how you can resolve this? I'm on 124 hours that person can go and stand, but something has to be put in place. They monitor करपाक, ते मॉनिटरूच जायना. उदक कोण वता कोणा मुखार मेळना ते मेळना. सो म्हाका दिसता हे उदकाचें जें इरिगेशन आहा, how to put it in place, that has to be taken up. Speaker sir, आनी एक दोन वस्त आमगेल्यो जे आनी एक स्प्रिंग एक नुवें आमी केला कानागिनी नुवें म्हणटा थिंग एक स्प्रिंग तुवें अंडर युअर WRD we have done up a nice spring, sir, famous to बरोच. आनी कानागिनी एक स्प्रिंग आहा रायट ऑन द स्लोप when you go towards खोला बिला थिंगा ते स्प्रिंगाचे मातशें फायल हाडकोन आहा ती कित्या लावन ती चोय आनी मातशें ती स्प्रिंगाचें काम मातशें आमकां ताबडतोब करून दी. स्पीकर सर, when I speak about demand number 71 चड चलोयन थोडे वस्त सांगता. बिकॉज हे जे कॉपरेटीव सोसायटीज आनी जे येताय देर इज नो ट्रॅक. म्हाका दिसता आमगे मेंबरान कोण एकल्यान उलयला ते कोणूय येताय आमगे गोंयकार जाल्यार हार्ड अँड मनी. मोस्ट ऑफ द कॉपरेटीव सोसायटीज आर इन द रुरल एरिया. सिटी मागीर येताय ते पयस मातशे सुबेजात्रीज टावना बीन, बट ते ग्रामीण लोक वा आमगे तितले लोक ते गांठये म्हणटा अशें करून कापडां बांदून दवरलो पयशे ते बाबडे एवरी मंथ तो एवरी वीक जाताय आनी हे पयशान तेंगेले नान जाताय. पयर आनी एक आमचे बरें हें येयलें कर्मभुमी म्हूण केन्ना येलें कितू करोडांनी पयशे आयले तेंगेले गोंयेन. सो तांकां चोवपाक कोण आसना. आय डोंट नो यो कॉपरेटीव सोसायटी जे कोण आहा इन्चार्ज आहे तेमी तेंगे सो भितर वेन दे कम एंटर यो शूड हॅव यो थिंग्स इन प्लेस. वेन दीस टायप ऑफ एलिमेंट्स कम ऑल दीस सोसायटीज विथ तेंगे तकली आसता चोरपाची. हो जाण कॉपरेटीव हे जे कोताय सोसायटी तेंगे तकली चोरपाची आसता. सो बट पयशे वयताय कोणाले हे सादे बारीक लोकांक गोंयकारांक पयशे वयताय आनी तेन्ना दुखता. आनी ते मनीस जेन्ना आमचे बरें येताय कितें सांगपाचें आनी तेंगेले 5 वर्सांचे 4 वर्सांचे हार्ड अन मनी आय ते वयताय. सो आय थिंक सो ऑल दीस सोसायटीज हॅव टू बी ऑडिटेड. तूं कितें जाता जाल म्हणटरी मागीर सगळे बोवाळ कोताय आमचे बरें आमी 1-2 दीस चलयताय मागीर कांय जायना. बट समज भितर स्वता सोडा तेंचेर एक ट्रॅक दवरलें म्हाका दिसता हें बरें जातलें. आनी म्हाका दिसता आमगेलो सिनियर मंत्री सिनियर आमदार आमगेलो मंत्री बाब सुभाष इतलो बरो केपेबल आहा देन ही कॅन पुट इन थिंग्स इन ऑर्डर. सो हांव मागता विथ दीस थिंग यू वील तुका आतां प्रेज केला तेश कोन्न येते सेशनात तुका प्रेज करतलो ऑल ती मुगे मातशें काम कर. बरें करूं. श्री दिगंबर कामत. WRD आनी कॉपरेशन ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आसतना कट मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो. मेंबर्सांनी सांगलें हांवें सगळ्या मेंबर्सांक सांगिल्लें की आयच्या डिमांडाचेर चड उलयनाका म्हणून. आज थोडे मेंबर्सांची मागण्यो सुद्दां कितें आसा जाल्यार खबर ना कित्याक मिनिस्टरान चडशे जाणांची मागण्यो सगळ्यांच्यो कंप्लीट केल्या आनी WRD हो चड ग्रामीण भागांत चड लागता शहरांत चड लागना. पूण आमच्या सारक्या शहरांनी सुद्दां जें कितें जाय म्हणजे कॅनल्स आनी कितें नालास हे सगळे बारीक बारीक सगळें कितें आसलें जाल्यार WRD मिनिस्टरान आनी ताचे टिमीन हें पेंडींग दवरुना. हांव सगळ्यांत पयलीं एक्सप्रेस माय सिन्सियर थँक्स ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मारगांव टू मिनिस्टर अँड हीज टीम फॉर हॅवंग अंडरटेकन मोस्ट ऑफ द वर्क्स इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मारगांव. आनी म्हाका दिसता हांव ताका केन्नाय जोकिंगली म्हणटा आमची कामां केल्या पेक्षा तांची कामां चड जाल्या म्हणून. तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हिशोब केलो जाल्यार तांची कामां चड आसतलीं अशें म्हाका हांव ताका उदळच म्हणिल्लें. स्पीकर सर, एक 2-3 गजाली. एक म्हणजे म्हादयचेर सगळे जाण उलयल्यात. म्हादयचेर हांव हावसांक आसा तेन्नाच्यान म्हादयचेर हांव आयकतां. आमची म्हादय आमकां जाय हें हो स्लोगन घेवन आमी खूब फाटीं आयल्या रस्त्यार बोवाळ मारला. पूण एक गजाल बाब सुभाष मिनिस्टर आसतना घडल्या म्हणजे ते प्रभाव ते हें ऑर्गनायजेशन जे मिनिस्ट्रीन तयार केलां तातूंची टीम येवन म्हाका दिसता पयर पळोवन गेल्या आनी एक्सपेक्टेशन्स आसा की त्या टिमीचो रिपोर्ट आमकां चड करून बरो आसतलो फेवरेबल. तांणी फॅक्च्युअल पळयलां तें कितें जालां तें कशे पद्दतीन कितें काम चलना कितें काम केलां कसले कामाक परमिशन आसा कसले कामाक परमिशन ना हें सगळें त्या टिमीन पळयलां. स्पीकर सर, एक गजाल एक मडगांव आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे आतां हें जाला ते ब्रीज जाला. ब्रीज म्हणजे बाणावलेच्यान मुगला वेल्यान थंयच्यान जो पळय हें आयला तो म्हज्या बॉर्डरी वेल्यान वता म्हणजे वेंदीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान वता आनी म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जरी पास जालो ना ताजो स्लायट सेटबॅक आमकां
कॉमर्स कॉलेज पळय आहा विद्या विकास मंडळाचें कॉम्प्लेक्स आसा तितल्या त्या एरियेक पडपाक शकता म्हणून एक म्हजी मागणी आहा की एक रिटेनिंग वॉल एक त्या सायडीन जर बरी जर वॉल घेत थोड्या स्टॅचाक जाका लागून ते नाजाल्यार ती जमीन हळू वसत लागतली कारण हालीं हें जातकीर आतां वचून तो पूल फुल्ली कमिशन जावं ना तो जर आरोबी कमिशन जालो फाल्यां ताजे दुश्परिणाम बहुधा सगळे कडेन पावस म्हणजे असो पावस पडलो तेन्ना लक्षांत आयलें की खुबशें उदक त्या वटेन ह्या सायडीन आयलें आनी थंय इन्स्टिट्यूशन आहा विद्या विकास एकेडमी जवळ जवळ म्हज्या कोतान 3-4 हजार भुरग्यां त्या फूल एरियेक शिकतात 2-3 कॉलेजां आसा लॉ कॉलेज आहा कॉमर्स कॉलेज आहा भुरग्यांचे विद्या विकास एकाडेमी आसा अशें खुबशें आहा तेन्ना ताजेर एक तुजी टीम धाडून सर्वे करून मदीं तूं स्वता येवन तुवें पळोवन गेला थंय एक कितें जाल्यार ते तातूंतल्यान एक मार्ग काडचो अशें म्हाका दिसता म्हणजे रिटेनिंग वॉल जाल्यार रिटेनिंग वॉल बांदून सुद्दां जर जाता जाल्यार तितलें तें सेव करचें स्पिकर सर हांवें प्रश्न घाल्लो साल रिवराचेर आनी म्हाका दिसता साल रिवर तांणी खूब हेंय केल्या ड्रेजिंगूय केलां साल रिवराचेर ड्रेजींग जालां पयले खेपे ह्या खेपेक पावसाक आमकां साल रिवर कितें म्हणटा ती दिश्टी पडली बिकॉज पावस चड पडलो आनी ताका लागून सारको फ्लो तसो आयलो आनी नाजाल्यार त्या एरियेक साल रिवर सामकी बारीक आसताली दिसनाशिल्ली पूण ह्या खेपेक साल रिवर एक्चुअली आमकां क्लियरली पळोवपाकूय मेळ्ळी त्या निमित्यान स्पिकर सर कॉपरेशनाचेर म्हाका एकच सजेशन मिनिस्टराक करची दिसता की फायनान्शियल कॉपरेटीव सोसायटीज आतां खूब जातात आनी खुबशे कडेन कंप्लेनी येतात पयर मडगांवां एक आमची सोसायटी आहा तांचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाला हांव नांव घेना पूण तांचे प्रॉब्लेमां जाल्या बऱ्या लोकांनी पयशे घाल्ले सोसायटीक तांचे पयशे ना तांणी पयशे दवरिल्ले ती बँक करप्ट जाली तांचे पयशे बँकेन उरले अशे तरेतरेचे प्रश्न उपस्थित जाले ताजेर एक मिनिस्टरान विचार करून कितें तातूंतल्यान मार्ग कसो काडप कारण पब्लीक कितलेंय सांगलें जाल्यार इन्वेस्ट करपाचें आयकना अशे बँकांनी बी ते सोली पब्लिकाक दिसता की इंट्रस्ट चड मेळटलो किंवा म्हाका याद जाता की एक कंपनी आयली आनी ते 3 वर्सां काय 4 वर्सांनी पयशे डबल करून दिता म्हणटा आज सादारण एज्युकेटेड हांव अनएज्युकेटेड मनीस समजुपाक शकता ताका एक वेळा होप्सो येता अरे 3 वर्सांनी पयशे डबल जाता 4 वर्सांनी पयशे डबल जाता पूण एज्युकेटेड मनीस जेन्ना पयशे अशा संस्था कडेन डिपॉझीट करता की 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी डबल जातले म्हणून तेन्ना म्हाकाय आश्चर्य जाता की कशी तो येदी व्हडली रिस्क घेता आपलो इतले वर्सांचें कलेक्शन आपलें सगळें पेन्शन आपलें कितें हें आसा तें काडून तो थंय इन्वेस्ट करता आनी मागीर निमाणें ताका अशी परिस्थिती जाता की हें ना तें ना कांय ना अशे तरेतरेच्यो आयडिया घेवन ह्यो कंपनी येतात सोसायटीचेर मातशें मिनिस्टरान लक्ष दवरचें की मातशें हांव म्हणना की कितें स्ट्रिक्ट रुल्स ताका करपाक मेळटले पूण एटलीस्ट एट द पर्सनल लेवलाचेर कोण आसत जाल्यार तांकां आपोवन हाडून बाबा तांकां एडवायस तरी दिवन बाबा हें तुमी अशें करनाकात पयशे बियशे लोकांचे कलेक्ट करता ते बिकॉज कॉपरेटीव मुवमेंट स्पिकर सर हो ट्रस्टाचेर अवलंबून आहा इट वर्क्स ऑन द ट्रस्ट प्युअरली आनी सहकार क्षेत्र म्हणजे विश्वासाचेर विश्वास गेलो जाल्यार सहकार क्षेत्र गेलें आनी म्हणून ते ताणें मातशें तें तितले सोसायटी आसा तांचे कडेन मातशें लक्ष धरून तांकां मातशें वेवस्थीत हँडल करचें अशी म्हजी ताजे कडेन रिक्वेस्ट आसा थँक्यू स्पिकर ऑनरेबल मेंबर श्री दाजी सालकर Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यांनी मंत्र्याचें अभिनंदन केलां आनी रुलिंगान केलें ताका व्हडलो हें नासता पूण जेन्ना ऑपोजिशनूय मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना खंय तरी डिपार्टमेंट बरो काम करता जाल्यार सरकाराचें काम बरें आसा हाजी पावती आमकां मेळटा सारकें हेल्टन डिपार्टमेंट आनी सरकार डिपार्टमेंट सरकाराचो डिपार्टमेंट न्ही सो सारकें न्ही सर मुखेलमंत्री फूल सपोर्ट दिता म्हणटा आनी बरें काम जाता सो सरकारूच करता सो एनीवे स्पिकर सर आज फॉर द फर्स्ट टायम म्हणजे लास्ट 2 वर्सां आमी वास्कोन फ्लडींग म्हणटा तें पळोवना नाल्यार इतलीं वर्सां आमी पळयताले हांव कावन्सिलरूय आशिल्लो 15 वर्सां आनी प्रत्येक वर्साक आमकां थंय फ्लडींग दिसतालें पूण ह्या वर्सा देर वॉज नो फ्लडींग एट ऑल म्हणटा तें एट ऑल फक्त एकूच लो लायिंग एरिया आशिल्ली ती बी सराक सांगली हांवें ती एक सोडली जाल्यार खंयच फ्लडींग जावना आनी ताजें पूर्ण श्रेय आमी मुन्सिपालिटीनूय बरें काम केलां आमी क्रॉस ड्रेन्सूय खुबश्यो मारल्यो उदकाक एक्झीट पूण जें काम ह्या 2 वर्सां फाटल्या WRD डिपार्टमेंटान केलां हांव खरीच तोखणाय करता तांच्या सगळ्या इंजिनियरांची आनी तांची पुराय टीम आमच्या हातून एक म्हण आसा जैसी राजा वैसी प्रजा म्हणून
तसोच जसो राजा आसता तसो सगळे लोक सकयले काम करता आनी म्हाका दिसता मिनिस्टराचे पर्सनल फॉलोअप म्हाका दिसता हे सगळ्या हातून खूब हेल्प करता. हांव तांचे सगळे डिपार्टमेंटाचे तांचे इंजिनियरांचे अभिनंदन करता की पयले फावटी ताणें आमकां वास्को फ्लडींग मुक्त एरिया म्हणटा तशी दिली. म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट आसा की ज्यो लो लायंग एरियाज आसा थंय जे फ्लडींग जाता आमच्या वास्कोन आतां एकूच लो लायंग एरिया आसा बेलाबाय म्हणटा थंय आनी त्या लो लायंग एरियेचो तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो जाल्यार म्हाका दिसता मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी ताच्या खातीर फाटींच म्हणजे ह्या एसेंब्लीच्या टायमारूच हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट घाल्या आनी मिनिस्टरान ती बिफोर नोव्हेंबर आपूण टेंडर करता म्हणून सांगल्या. सो ताच्या खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. क्वीक एक्शन आमी सांगलें नाल्यार 6 म्हयन्यांनी जालें तशें जावपाक ना. आपूण नोव्हेंबरा भितर टेंडर करता आनी तें काम नोव्हेंबरान स्टार्ट जावपा जाय अशें इन्स्ट्रक्शन जेन्ना एक मंत्री दिता तेन्ना एक आमदार पसून हॅपी जाता की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तसलो त्रास जावपा ना म्हणून. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की हे सगळे हाका थोडे बजेटरी प्रोविजन म्हाका दिसता करपाची गरज आसा. नाल्यार आमी कितें करता उदक भरलें की आमी धांवतात आनी मागीर प्रॅक्टिकली ऑन फिल्ड कांय जायना. तें खोरें काडून एक वाट करपा सारकें काम नासता तें. सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्यो सगळ्यो ज्यो लो लायंग एरिया आसा वास्कोच न्ही खूब कडेन लो लायंग एरिया आसा तांचें एक आयडेंटिफिकेशन करचें तांचें आयडेंटिफाय करचो तो प्रॉब्लेम खंय आसा आनी ताका एक स्पेशल बजेटरी प्रोविजन करून तो थंय लो लायंग एरियाजान हें जायना अशें पळोवचें. स्पिकर सर आज आमी पळयतात की काल जे गोश्ट जाल्या वायनाड इज अ व्हेरी सॅड हें तशें. अशीच आमची वास्को जाल्ली 5 वर्सां पयलीं आनी एक थंय बायल मनीस मेल्ली आनी सामकी कंजेस्टेड घरां आशिल्ली पूण एक देवाच्या हातून ती एकाच घराचेर पडल्यान ती बायल मेली. हांव जेन्ना मिनिस्टराक एप्रोच केला स्टार्टिंगूच म्हज्या कॅरियराचे म्हणजे MLAचो कॅरियर आनी आज मिनिस्टरान थंय काम करून आज ते टोटल दोंगर आज ते रॉक बोल्डिंग करून आज तो सेफ आसा. आज ती रावता ती सगळी थंय इतली हॅपी आसा की रातची आमकां बरी न्हीद पडटा म्हणनाल्या एक स्टोरीज सपोज आमी आयकत आनी कालच्या वायनाडा मागीर तर दोंगरा सकयल कोण रावता ती सगळीच भितली अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता 2 पार्ट आमी ताजें एक्सटेंशनूय मागल्या तें एक्सटेंशनूय आमी करून दिवचें आनी खंय खंय लँडस्लायड प्रोन जोरदार ह्या फावटी स्पिकर जर इतलो पावस पडलो की खूब कडेन लँडस्लायड जंय जायनाशिल्ल्यो पसून थंय पसून मातशें कोसळपाक लागले आनी तेन्नाय बी मिनिस्टरान इमिडिएटली ऑन द सेकंड डे इटसेल्फ आमी थंय रॉक बोल्डिंग करून आमी तांकां मातशें तरी एक थाकाय दिवपाचें आमी काम केलें. ती थोड्यो लँडस्लायड एरियाज आसा तांकां ऑनरेबल मिनिस्टरान पळोवन म्हणजे ताकाय बी हें करचें. स्पिकर जर गोवा शिपयार्डा फुडें मिनिस्टर जेन्ना वास्को येयल्लो हांवें दाखयल्लो ती व्हडलें अशें तळें आसा आनी तें स्लरी आसा. ती स्लरी इतली बुरशी दिसता म्हणजे ती स्लरी बी आतां उदका भशेन काळी जाल्या. सो ती काळी स्लरी थंय काडपाक जाय आनी ताज्या खातीर कितें तरी एक प्रोविजन करचें जाणें करून फुडल्या पावसान तरी तें भाग थंय दिसचो न्ही अशें म्हाका दिसता. स्लुईस गेट्स ज्यो आमच्यो पुर्तुगेज टायमा वयल्यो आसा त्यो पयल्यो परत ऑपरेशनल करप चड गरजेचें आसा जाणें करून इनफ्लो आनी आउटफ्लो हाय टायडार भितर येवप आनी लो टायडार ते ब्लॉक जावप नाल्यार हाय टायडार ब्लॉक करप हें ताचें सोल्युशन आसा आनी त्या खातीर मिनिस्टरान त्यो स्लुईस गेट्सूय ओपन करच्यो. 2 तळीं वास्को आमची आसा स्पिकर सर. एक सांसमळ्या म्हाका दिसता ताजेर ऑनरेबल मिनिस्टरान एक प्रोजेक्टूय केल्लो पूण तो अजून पिकअप जावना. एक सांसमळ्या एक तळी आसा एक सुंदर तळी आसा आनी ती तळी परती रेस्टोर करची म्हणजे पयलींच्या टायमार थंय वचून लोक बसताले सो आतां थंय तशी परिस्थिती ना. फाटींच एक थंय क्रोकोडायल बी सांपडिल्लो. सो त्या खातीर मिनिस्टरान ताजेरूय लक्ष दिवन ती रेस्टोर करपाची आनी आमच्या एक लोकांक एक बरें एक वातावरण क्रिएट करपाची संदी दिवची. मायमोळें लेक स्पिकर सर आज तुमी पळयशीत एका टायमार तुमी 2 वर्सां पयलींचो फोटो काडून पळयल्लो जाल्यार सगळी इतली घाण झाडां आशिल्ली आनी तातूंत भितर सगळी सिवरेज भितर घाल्ली म्हणजे वास्कोन केन्ना दुयेंसाचें एपिडेमीक जायत हें सांगपा येनाशिल्लें इतले मोठ्या प्रमाणार थंय झाडां वाडिल्लीं. हाजे पयलीं आमी जेन्ना मिनिस्टराक घेवन गेले मिनिस्टरान सांगलें हें सगळें क्लीन करया म्हणून आनी आज तुमी म्हजे कडेन फोटोग्राफ्स एसेंब्लीन हाडपा मेळना पूण ते आज तुमी केन्नाय लक्ष मारलें जाल्यार आज तें व्हडलें म्हणजे करमळे बी कशें तळें आसा तशेंच वास्को इतलें सुंदर प्रमाणार तें तळें जालां म्हणजे इतलें सुंदर डिसिल्टींग टायम टू टायम मॉनिटरींग बाय इंजिनियर्स आनी तांचे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आशिल्ले म्हणजे 1-2 म्हयने मिशीन घाल्लें हांवें वास्को लायफ टायम पळोवनाशिल्लें. ते 2 मिशिनां
दे वर कंटिन्युअस. सो खंयचें काम घेता आसतना ताका प्रोविजन करप आनी तें काम करून घेवप म्हाका दिसता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तें WRD वेवस्थीत करता. म्हजो एकच रिक्वेस्ट की आतां तें मायमाळम लेक इज गॉन इन वेटलँड ताजें हियरिंगूय स्पिकर सर सुरू जातलें तेन्ना ताजेरूय लक्ष दिवन म्हणजे आज तुमी पळयलें जाल्यार फ्लडींग कित्याक जावना जे कॅचमेंट एरियांतले आमी होल्डिंग कॅपॅसिटी आसता उदकाची ती WRDन वाडयली. ते सगळें डिसिल्टिंग करून सगळें काडून ती वाडयली आनी त्या खातीर फ्लडींग जावना. त्या खातीर तांचें अभिनंदन करप हें सगळ्यांचेंच कर्तव्य आसा. आनी वास्कोकाराच्या वतीन हांव तुमकां खरोखरच मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की आज फ्लडींग जायना म्हणटकूच आमकां बरें, नाल्यार आमकां फूल पावसान गाळयोच आसता. हांगा भरलें उदक भरलें, कोण व्हिडियो काडटा, कोण सेल्फी काडटा आनी मागीर आमकां गाळयो पडटा. ताका वेगळी कारणां आसता, पूण ह्या फावटी तें जावना. ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें देव बरें करूं म्हणटा. कॉपरेशनाचेर उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयल्या की आज क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटीज ज्यो मल्टी स्टेट आसा आनी ज्यो इवन फायनान्स हें आसा ताजेर आमचो कंट्रोल कांय ना आनी लोकांचो म्हणजे सेंट्रलाचोय कंट्रोल कांय ना. ते हांगा येतात, हाय रेट ऑफ इंट्रस्ट दितात. आमी गोंयकार मातशे सादे आनी आमी रोखडेच हें जाता, इमोशनली एटॅच जाता आनी ते रोखडेच हें जालें की ते हाय इंट्रस्ट मेळटा म्हणून ते हें करता आनी वर्स्ट पार्ट इज ते पयशे घेवन हांगा गोंयान इन्वेस्टूय करना. ते खंय तरी व्हरतात तेवटेन आनी तेवटेन इन्वेस्ट करता आनी आमचो गोंयचो पयसो भायर कित्याक. सो आमचो कितें तरी कंट्रोल ताजेर आसपा जाय, कितें तरी एक एक्ट हाडचो, कितें तरी तांचेर एक बंधन हाडचें, तांचेर कंट्रोल दवरचो जाणे करून फाल्यां सकाळीं आमचे गोंयकार फसचे न्ही. हाचे पयलीं खुबशे गोंयकारांनी आपली फूल म्हणजे इन्वेस्टमेंट करून थंय स्वताचे हें काबार करून घेतिल्लें आसा. तो ताजेर कंट्रोल दवरप म्हाका दिसता कॉर्पोरेशन मिनिस्टरान करचो आनी तें केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता खंय तरी गोंयकार पसून थोडे सेफ फील करतले. कालूच एक गोश्ट जाली की मुत्तूत फायनान्सान एकटो गरीब मनीस पयशे ना म्हणून लोन घेवपाक गेलो. ताणें आपलें भांगर काडलें आनी गोल्ड लोन घेवपाक गेलो आनी ताका तो लेबरर ताका सांगलें की आमी तुज्या एकावंटान पयशे घालतले म्हणून. तो म्हणटा आपल्या कडेन एकावंटूच ना, आपल्याक कॅश दी. तुवें चॅक केलें न्ही गोल्ड सारकें आसा, तूं आपल्याक कॅश दी. बट दे डीड नॉट गीव कॅश. ताणें म्हणलें ना तुज्या एकावंटान आमी घालतले म्हणून आनी ताका अजून पर्यंत हँगींग दवरला. आज आमी उलयल्या तांचे कडेन, ताचें सोल्युशनूय काडटलें. पूण अश्यो बारीक बारीक गोश्टी खुबशे लोक सर सांगपा वचनात आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता कॉर्पोरेशन मिनिस्टरान ताजेर एक चॅक दवरून म्हणजे गोंयकारांक खंय तरी एक सेक्युरिटी 2 मिनटां सेफ फील करचें इतलें म्हाका सांगन दिसता. स्पिकर सर, एक कॉपरेटीव सोसायटीचें झोनल ऑफीस जावचें म्हणून वास्कोचो पयलीं पसून डिमांड आसा. म्हाका दिसता 1998 थंय तो पास जाल्लो, पूण ताच्या मागीर 15 वर्सां कांयच जावना. 2015 परत एकदां तो रिवायव जालो आनी तें घालपाचें म्हणून जालें, पूण थंय परत पेंडींग उरलें. आज मुरगांव तालुक्यान स्पिकर सर अरावंड 500 कॉपरेटीव सोसायटीज आसता आनी 500 कॉपरेटीव तातूंतले 400 रेजिडेन्शियल कॉपरेटीव सोसायटीज आसा. ते सगळे जे आसा बोर्ड ऑफ मेंबर्स नाल्यार तांचे मेंबर्स नाल्यार तांचो सेक्रेटरी दे आर ऑल वर्किंग ऑन हॉनोररी बेसीस. तांकां पगार मेळना. सो तांकां कितेंय आसली जाल्यार मडगांव वचून तांकां अर्द दीस नाल्यार एक दीस आपलो स्पेंड करून सगळ्यो तांच्यो फॉर्मेलिटी करच्यो पडटा. जायना अशें न्ही, जाता पूण तांचो एक दीस स्पेंड जाता. सो त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट, सपोज एक वास्को आमकां मुरगांव तालुक्यान खंय तुमी एक झोनल ऑफीस ओपन केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या लोकांचें एक आनी बरें जातलें. स्पिकर सर, काबार करचे पयलीं इतलेंच सांगता की आज जें काम आज WRD डिपार्टमेंट करता म्हाका दिसता खरेंच बरें काम करता. ताका फूल सपोर्ट म्हाका दिसता पयशा शिवाय कांय जायना. सो पयसो जेन्ना मुखेलीच बरो आसता, जेन्ना मुखेलमंत्री जेन्ना पयशे दिता तेन्नाच खंय तरी मिनिस्टराक पसून ते फोर्स येता. त्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचेंय अभिनंदन करता की टायम टू टायम असल्या व्हेरी सेन्सिटीव डिपार्टमेंट हाका पयशे जेन्ना पुराय करता तेन्ना आमी खुबशीं कामां आनी घाल्या स्पिकर सर. ती तांणी लक्षांत घेवन फुडल्या तांणी सांगलें नोव्हेंबर भितर टेंडर जावपा जाय आनी काम स्टार्ट जावपा जाय म्हणून. सो वास्कोतले जे थोडे नल्ला आसा, हांव एकूच मिनीट घेता स्पिकर. वास्कोन स्पिकर सर आय फील व्हेरी सॅड एंड व्हेरी टू से दॅट आमचे थंय नल्लाच ना. पयलींचें उदक पळय अशें वाट येताली न्ही मातयेनसून, तीच वाट आसा. सो आमी आतां प्रपोज केल्या. सो मिनिस्टरान एक स्पेशल नजर वास्कोचेर दवरून हें आमकां पुराय करून दिवचें. देव बरें करूं. ऑनरेबल मेंबर श्री आंतोनी वाज. स्पिकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पिकर सर, पयलीं सुवातेर हांव आमच्या सुभाष सराक आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी
लोकांच्या आदारान हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जी कामां जाल्यांत जावं सुभाष सराच्या तशेंच आमचे बदामी सर सदैव आमचे जिप्सन मागीर लुकस मागीर हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जी कामां जालीं ती भरपूर जाल्या आसा आनी आमचो जो लोक कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जाय तो हॅप्पी आसा कित्याक ही कामां पळोवन खरेंच ही जें खातें जावन आसा पोर्टफोलियो जावन आसा म्हाका दिसता आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यार आमकां निवडसण जर जातली जाल्यार म्हाका दिसता हे आमचें हें खातें वो आमचो सुभाष सर हें आमकां करपाक शकता आनी आमचे कोर्ताली जें कितें जाल्लें आसा तें निवड जातलें जाल्यार हे खात्याचें परमनंट जावपाक शकता हांव मागतां जाता तितलें आमचे सरान आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी लक्ष घेवन ही कामां करून दिवची स्पिकर सर हांव आमच्या सुभाष सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे मुर्मुगांव तालुकान जेन्ना WRT ऑफिस आसूंक ना आनी जे आमी आमचे सगळे जे मुर्मुगांव तालुकाचे आमकां मार्गांव वचूंक पडटाले तेन्ना आमी प्रपोजल घातलो तेन्ना खरेंच आमचे मुर्मुगांव तालुका म्हणल्यार आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन ताणें आमकां WRT ऑफिस दिलें जें डिविजन SD 4 WD 13 WRT ऑफिस हे आमचे कोर्ताली हाडलें हांव सराक थँक्यू म्हणटा तशेंच फाटल्या दिसांनी म्हजे बर्थडेक जेन्ना हांवें इनोग्रेशन केल्लें रिटर्निंग वॉलाचें जें हेल्थ सेंटर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा सांकवाडे थंयसरूय ताणें आमचो ऑलरेडी जो वर्क आसलें तें कंप्लीट जालां आनी तें 47 लॅक्साचें जो ऑलमोस्ट आमचो जो वर्क ऑर्डर आसलो तो आमचो कंप्लीट जावन आमचें रेडी जाल्लें आसा थँक्यू सर तशेंच आमचे कोर्ताली जी शेतकार आमची जी ड्रेनेज आसा इम्प्रुवमेंट एंड डेव्हलपमेंट नाला चावरे टू मानशेर जी पळय आसा थंयसर आमकां एक ड्रेनेज आहा आनी ती ड्रेनेज अशें कितें ती लोकांली शेतां आसा आनी शेतां आनी ड्रेनेज म्हणल्यार एक लेवलार जाल्ली पूण आयज आमकां जी डिसिल्डिंग करून हें आमचो ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा फकत सर ती वर्क ऑर्डर दिवपाची उरल्यार म्हाका दिसता 97 लॅक्साचो टेंडर जाल्लो आसा फकत वर्क ऑर्डराची आसा हांव सजमता जाता तितले बेगीन ती वर्क ऑर्डर दिवन तूं काम करतलें म्हणून तशेंच स्पिकर सर आमचे वेलसांव पाली फार्मस आसा थंयसर जी ड्रेनेज आहली सेम आहली जेन्ना शेतां आनीक जी फोडी आहा ती सारकी एक लेवलार येयल्ली पूण लोकांनी इतली 25 वर्सांनी ही फोडी क्लीन जाली म्हूण लोक भरपूर शेतकार आमचे हॅप्पी आसा आनी खरेंच हांव सराक थँक्यू म्हणटा तशेंच लास्ट इयर जे आमचे आख्खे फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जावं वेलसांव कांसावली सांकवाडे कोर्ताली केलोसी ह्यो पंचायत विलेज पंचायत आसा त्योय लास्ट इयरा आमकां भरपूर हेल्प करून ह्यावूय वर्सा आमी क्लीन बी करून दिल्या म्हण इतलें आमकां ह्या वर्साक देखून आमकां थोडेशें जालां फ्लोर तें पयलीं जेन्ना फ्लोट जातालें ते भाशेन इतलें जावंक ना पूण बरें ह्या वर्साक आमकां चडसो लोकांचो व्हडलोसो प्रॉब्लम येवंक ना तशेंच स्पिकर सर कांसावली जेन्ना कांसावली शेतकार जे बाबा आमचे बोली येयल्ली तेन्ना सांगूंक लागली बाबा आमकां एक ड्रेनेज जाय ती बरी व्हडली आमची ड्रेनेज तिवूय शेतकार आमची कांसावलीचे लोक जो शेतकार आसा तिवूय हॅप्पी जाता तिवूय ड्रेनेज आमकां ओपन करून दिल्ली आसा तशेंच आमचे एक मेजर आमचे सांकवाडे गांवांत जे विलेज आसा थंयसर एक मेजर आमी काम हालींच आमी काम स्टार्ट केल्लें लोक एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार लोक भरपूर हॅप्पी जाला सर पूण तरी आसतना म्हाका दिसता हें 30% आमचें काम जालां पूण 30% जालां आसतना देखून लोक भरपूर हॅप्पी आसा कित्याक ही आमकां ड्रेनेज जी आमची जुवारी टू आमचे रिवर जुवारी रिवर कोर्ताली ही आख्खी फूल म्हाका दिसता 8 किलोमिटर ते 10 किलोमिटर ही डिस्टन्स आसा आनी हांच्या मदल्यान जावं आमची लेक आसा मागीर बांदोडें मागीर 2-3 शेतां आसा अशीं आमची जी शेतां आसा सर ती शेतां आमकां रोवपाक मेळना जेन्ना आतां तेंच पोता रिपीट करता कित्याक जी शेतां जी ड्रेनेज आहा त्यो सारक्यो हें जावन सारक्यो शेतान लेवल जाल्ले आसा आनी ते आमकां ते ड्रेनेज ओपन करपाक जाय आनी आमी आतां हालींच आमी ते क्लीन केल्लें आसा म्हणटच हांव एक म्हजो रिक्वेस्ट आसा सर जाता तितले बेगीन हो आमचो व्हडलो मेजर इशू आसा आनी हो म्हाका दिसता तूं काल आमी एक्चुली तुमचे डिपार्टमेंटाचे सगळे AE बी आसलेले आनी तुवें तांकां डायरेक्शन दिलां थँक्यू हांव आमच्या सांकवाळकारच्या लोकांक सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमचे सरान आमच्या स्टाफाक तांच्या
इन्स्ट्रक्शन दिलें आसा जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट घेवपाक. थँक्यू सर. तशेंच आमचे ऑलरेडी टेक्निकल एप्रुवल तो एस्टिमेट जाल्लो आसा 4 हेचो डिसिल्डिंग ऑफ लेक एट नावतांत, जे व्हडले आमचे तोडे आसा आनी तोडे जे आमच्या लोकांक शेतकारांक जेन्ना रवी आमी रोयता तेन्ना आमकां हें इम्पोर्टंट आसा आनी ते आमकां उदकाची गरज आसा. तशेंच डिसिल्डिंग ऑफ पोय जी आमची शेतकारांची व्हडली पोय आसा आनी हांगासर हें आमचें सगळो स्लायड वॉटर जें वॉटर आहा तें आमकां कंट्रोल करपाक पडटा. जें हारें उदक तें कंट्रोल करता तें आमकां डिसिल्डिंग जावपाक जाय. म्हाका दिसता हेंवूय बेगीन करून दितलो. तशेंच आमची स्विच गेट आसा थंयसर मानशेर जे आमचे कोर्ताली टेनंट एसोसिएशनाचे जे आमचे जी मानस आसा थंयसर आमकां आमी ऑलरेडी प्रपोजल दिल्लो आसा. म्हाका दिसता तो ऑलरेडी एप्रुवल एस्टिमेट बी जाल्लो आसा. तोवूय करून जाता तितले बेगीन करून दिवचो सर. तशेंच आमचे स्विच गेट सांकवाडे जे बांदोडे आसा थंयसर एक स्विच गेट आसा ताचोय ऑलरेडी एस्टिमेट जाल्लो आसा. तशेंच आमचे कोर्ताली टेनंट एसोसिएशनाचे सर आमकां हो एक हांव 4 डिपार्टमेंटां जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, मागीर WRD डिपार्टमेंट, एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट सर हो व्हडलो मेजर जालो आसा. कित्याक आमचो DPL जे आमचे PWD जे आमकां व्हडले ब्रीज येयलेलो आसा थंयसर आमकां बॉक्स कालवट आमकां जाय. आनी आमची जेन्ना शेतान आमचे जी मेशिनरी घालतात जावं ट्रॅक्टर हार्वेस्टिंग जेन्ना ती आमकां रोमता स्टाक जाता आनी जे हाचें कितें ते 4 तर डिपार्टमेंट तर एकठांय येवन तर हांवें तें सोल्युशन काडलें एक्सपर्टाक हाडून तर सोल्युशन काडलें. म्हाका दिसता हें आमची शेतां आमकां परत रोवपाक मेळटली. हो म्हजो 4 डिपार्टमेंटा कडेन हांव ह्या डिमांडाचेर हांव मागणी करतां. तशेंच स्पिकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते इल्लिगली वॉटर टँकर जे सप्लाय करता रो वॉटर सप्लाय करतात ताचेर हांव मागतां लक्ष घेवचें. तशेंच आनी इलिगल जे बोरवेल मारलेले आसा ताचेर जायते ऑपरेशन हांगासर चालू आसा. हांव मागतां जाता तितले बेगीन तुमी हाचेर एक्शन घेतले. तशेंच हांव लास्ट सांगता सर हांव सदमतां जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जर क्लीन जातले जाल्यार आमकां तुमच्या डिपार्टमेंटाची सारकी गरज. जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी नाला आसात, धाकटे ड्रेनेज्यो आसात, जावं आमचे लेक आसा, पुंय आसा, सगळी पोंडां आसा, मागीर बांद आसा, स्विच गेट आसा, स्प्रिंग्स आसा, तशेंच आमचे एग्रिकल्चर आसा. हांव मागतां तूं आमचे कोर्ताली लक्ष येवन आमचे कोर्ताली निवड करतलो म्हणून. थँक्यू सर. Honourable Member Sri Wenzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions towards demand number 71 and 74. Speaker sir, पयले सुवातेर आमकां 2 अडेज वर्स हे असेंब्लीन निवडून येयले जाले आनी आमी चोयलां की सगळे ऑपोजिशनान एक आमदाराक तोखणाय केली म्हणटाय ती आमगेले मिनिस्टर बाब सुभाषाक. आनी ही तोखणाय कन्सिस्टन्सी आहा. हांवें मुगे प्रत्येक डिमांडा स्पीचीन कन्सिस्टंटली हॅव एप्रिशिएटेड हिम. आनी हें फुलोवपाक आसत न्हू, बट if there is a consistency with a minister, that means, and that too from all the oppositions, that means it is to be appreciated. He is someone with credibility and someone who is doing work for Goa and Goans at large. Speaker sir, although am made issue aha, although am udka scarcity aha, जायत problem future am predict कोताय, पण हे आसतोनाय आमी मिनिस्टराचे टिका कोनाय, because we see that he is doing due diligence. And what is important, when we have someone capable in the house and doing this consistently, ताका budget आणि पैशाचो support दिवपाचो गरज आहा. सो म्हाका दिसता 2000 कोटी मायजू पूण ह्या डिपार्टमेंटाक प्लॅनिंग करूं जाय आनी दिवपा जायो 2025. So that more works of WRD can be done and we can ensure that work as well as water preservation methods can be executed in a more speedy fashion. Speaker sir, I will come up to demand number 71, being a very small cooperative banks and credit societies आचेर उलयता जाल्यार every time we all have spoken, Speaker sir, तुमी उलयला Speaker sir, हे जायते आमगे cooperative bank आहाय, विजनरीज, मोरगांव urban bank, पर्ल्स ग्रीन फॉरेस्टाचे इश्यू आहाय. हे सगल्यांकूय हुंय जाल्यार हुंय पयशांचे फ्रॉड जाल्ले आहा आनी हे cooperative banksaंचेर एक कितें जाल्यार सोल्युशन काडपाची गरज आहा. State concurrent audit is a mechanism which is introduced in order to detect early fraud of
or irregularities. So concurrent audit म्हणटाय तें एक कोताय which is basically used to detect early frauds. सो हें जरी तरी मेकॅनिझम आमच्यांनी कितें करून एक डबल फेज करपा जाता जाल्यार एक्झिस्टींग कॉपरेटीव बँक्सां सद्याक जे फ्रॉड जाल ना तांकां पूण एक ताऱ्यार दवरपाक आनी एक मेकॅनिझम म्हाका सदां तयार घालपा जाय. ऑलरेडी आहा जाल्यार हें सांगून दिवचें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हाव वी आर मॅनेजिंग दीस सो दॅट द एक्झिस्टींग कॉपरेटीव सोसायटीज डू नॉट डू फ्रॉड लायक द वन्स दॅट दे हॅव डन. सद्याक कॉन्करंट ऑडीट सिस्टम कितें आहा जाल्यार एक सांगचें. आय विल गो टू डिमांड नंबर 74. स्पीकर सर, म्हादय डायव्हर्जनाचेर भरपूर चर्चा जाल्ली आहा. एवरीवन इज अवेर म्हादय गरज आहा आमकां. स्टेट इज सेईंग दे आर पुटींग देअर फूल एफर्ट. आमी म्हणटाय द एफर्ट इज नॉट इनफ आनी गरज आहा घालपाची आनी एग्रेसीव जावपाची गरज आहा. आमी जरी तरी म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आनी एग्रेसीव जायनाय जाल्यार we will create a man-made water shortage, a man-made water crisis in the future which could give birth to a water mafia. म्हणजे आम जरी तरी आतां एग्रेसिवली म्हादय साल्वा करपाक आनी म्हादय साल्वार कोनाय जाल्यार इट कूड गिव बर्थ टू अनदर वॉटर माफिया. जे भाशेन जायते भाशेन आतां माफिया गोंयांत ऑलरेडी क्रिएट जाल्ली आहा. जावं तो फॉर्मालीन माफिया कसले माफिया आहाय तशें करून एक वॉटर माफिया क्रिएट जावपाक शकता. स्पीकर सर, आज आमकां गरज आहा आनी आमी सगळे उलयताय की उदका लागून शॉर्टेज जातली. 10 वर्सां 15 वर्सां घोडे उदका लागून मारामारी जातली, कोण म्हणटाय झगडी जातली. हें जरी तर आमी सगळे आमदार उलयताय जाल्यार आज जे मेजर्स घेतले, आज जी आमी वाट कोतले एज लेजिस्लेटर्स जे आमी प्लॅन कोतले, that will probably help us to mitigate the water scarcity. Speaker sir, so state water security plan, एक maksada is a thought process which I would like to put for consideration, and under that village water security plan, प्रत्येक विलेजीक एक village water security plan through the gram sabha एक करचो. This will initiate the process. मोती एक ऑलरेडी थॉट प्रोसेस घालपाक की उदो शॉर्टेज जावपा आहा 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी या 5 वर्सांनी, तेका लागून विलेज लेवलाचेर वॉटर सेक्युरिटी प्लॅन करपाक कॉमेस करपाक ताकी विलेजान ग्राम सभांक सगळ्यांक इन्वॉल्व करपाक आनी इट वील बी एन एड्युकेशन मेथड एज वेल एज वील बी अ मेथड टू एन्श्योर दॅट वी कॅन मिटिगेट दीस क्रायसीस वीच वी ऑल आर प्रेडिक्टिंग. स्पीकर सर, भरपूर कामां करता मिनिस्टर. वी आर ऑल्सो हॅपी विथ ऑल द अदर वर्क्स दॅट इज बीन डुईंग, बट आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफिकली खूंय काय डिपार्टमेंट फाट पडलो आहा. गेलते पाटी जेन्ना वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स जालें तेन्ना RK पांडे युनियन मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी गेलो, एक मनीस येयल्लो आनी ताणें रिकमेंडेशन्स दिल्ली टू इन्क्रीज द डिस्चार्ज कॅपेसिटी ऑफ रिवर साल. ऑक्टोबर नोव्हेंबराक कितें दिल्लें हें. सो म्हाका सदां टायम कडेन शॉर्ट पडलो, पूण आतां मिनिस्टरा कडेन ऑलरेडी हांव उलयलो. ही हॅज गिवन मी एन एश्युरन्स अँड आय लूक फॉरवर्ड दॅट नेक्स्ट इयर पावस जाच पयले आमगेली वर्क ऑर्डर जावन काम कॉमेस करपाक. बेजिकली वॉट ही सेड दॅट न्हंयची जरी तरी व्हांव जी आहा ती बरे भाशेन कोतलो जाल्यार परत ती न्हंय डिसिल्ट करपाची गरज आहा, ड्रेजिंग करपाचें गरज आहा, डिविडिंग करपाचें गरज आहा. आनी इन्क्लुडींग द मेजर नल्लाज जे बाणाले थोड्या बांदा कडेन 3 या 4 नल्ला आहाय, हे तें टिंगूब रावन नल्ला आयडेंटिफाय केल्ले. हे 4य नल्लाचे रिटेनिंग वॉल करून ते न्हंयचे जे भाग आहा जे भाशेन आमगेले कलीग बाब श्री दिगंबर कामतीन सांगल्या विद्या विकास सोन ते खारेबांदा फाटल्यान रिवरसाल एस्टेट आहा, मर्काडो मॉल आहा, थिंगसोन हो स्ट्रेच दोनी आटीन बांदून घेवपाची गरज आहा. आनी हे 3 नल्ला 4 नल्ला जे तोळे बांदाक 4 नल्ला वयताय ते तेका रिटेनिंग वॉल दिवन ते तेका न्हंयक तेंकोवपाची गरज आहा. आनी थिंगा एक तुका गेट घालपाक गरज आहा, जाय थिंगा गेट घालपाक गरज आहा ह्या नल्ला कडेन न्हंयक तेंकोत थिंगा. प्लस मर्काडो फाटल्यान एक बंदारा घालपाक गरज आहा ताकी हें उदो जाय ते भाशेन फ्लो कंट्रोल करपाक. सो म्हाका दिसता हें केलें जाल्यार बाणाले जो लोड आहा उदकाचो, जो रायट फ्रॉम वेर्ना नुवें कासालीच्यान सगळो दोंगरा वयल्यान देंवोन येता तो सगळो लोड चॅनलायज जातलो. आनी ही एरिया जी लो लायंग एरिया आहा ती लो लायंग एरिया जो इम्पॅक्ट हे पाटी चड जाल्लो पावसान तो मातशें उण जातलो. हें RK पांडेन आपल्यागे रिकमेंडेशन दिलो आहा. And I hope and I will cooperate with the department to ensure that we can get this work done. Speaker sir, Zorio natural springs are one of the most important resources of water conservation and water scarcity that we are yet to see. Speaker sir, जायत्यो बारीक बारीक जोऱ्यो गांवांनी जायत जाणांगे गांवांन आहाय, आमगेले गांवांन जायत बारीक बारीक जोरी आहाय, पूण 2 मोठ्यो जोऱ्यो ज्यो सारकी घसघसीत उदो येता
बिस्तें होरें माल जाल्यार सारकें घसघसीत उदो येता त्यो म्हणटा त्यो जोरी वाडो बाणाले आनी शेतमाले कारमोना ह्यो 2 मेजर जोऱ्यो हेर बारीक जायत्यो जोरी आहाय पूण हिंग तुवें बिस्तें होरें मालें जाल्यार उदो सामकें येता तें घसघस दिसती पडटा सो म्हाका दिसता ह्यो दोनी जोऱ्यो बांदून घेवन त्यो म्हाका दिसता प्रिजर्व करपाची गरज आहा हांव ऑलरेडी हेज फायल मुवमेंट केलो आहा 2 वर्सां जालीं हांव हेज जोरींचेर उलयतां पूण म्हाका दिसता इकरा कितू जोरी आहाय बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत इकरांतल्यो ह्यो दोनी जोऱ्यो फोकस करून आमी ह्यो प्रिजर्व करच्यो कित्याक थिंग उदक चड आहा आनी फ्रेश वॉटर इज कमिंग आउट इन अ व्हेरी लार्ज मॅनर स्पीकर सर 100 स्विस गेट्स करच्यो म्हणून आमी हेच हावजांत आमी उलयल्ले चर्चा केल्ली मागीर 50 स्विस गेट कोतले म्हूण आमकां सांगलोले आतां फायनली वी आर प्लॅनिंग टू गेट आवर 16 स्विस गेट्स डन मिनिस्टर हेज एश्योर्ड बट हे 16 फर्स्ट फेजींग केलें म्हणटरी सेकंड फेजींग आनी थर्ड फेजींग करून मुगे 3 फेजीन 100 स्विस गेट्स करपाचो प्लॅन करुया मे बी वी कॅन डू इट फॉर द नेक्स्ट बजट बट प्लीज पूट दीस बिकॉज आमगेली शेतां सगळीं पाड जाताय हे स्विस गेट सगळ्यो जाम जाल्ल्यो आहाय आनी लोकांक शेत करपाक मेळना सो लेट अस प्लॅन दीस इन 3 फेजीस अँड कंप्लीट ऑल द 100 सो दॅट वॉटर इज कन्झर्व फिल्ड्स आर प्रोटेक्टेड बांद्स आर प्रोटेक्टेड स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेशन वायज डिपार्टमेंट बरो आहा बदामी सर जो आहा तो कॉपरेट करता आमगे WRD सेक्रेटरी आहा तो कॉपरेट करता जिप्सन आहा बरें काम करता अजय आहा आप्रिसियो आहा आनी पॅट्रीक आहा हे सगळे बरें काम करताय आपले गेले सगळे फायल मुवमेंट बी सारकें करताय पूण हुंय काय एक एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका दिसता स्ट्रीमलायन करपाची गरज आहा झुपकोन फायल सोदपाक गेले जाल्यार फायल मेळनाय आय हॅव बीन सर्चिंग फॉर उदगालें बांद आनी पालकूट बांदाची फायल आतां असेंब्ली दिसांनी फायल मातशें आटलो आनी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आतां कोतो म्हणल्यार बट ह्यो फायल मिसींग आहाय हुंय मेळनाय म्हाका ह्यो 2 फायल्यो सो म्हाका दिसता हुंय काय कितें काय चुकता जरी तर अशें करून फायल मेळनाय जाल्यार हें स्ट्रीम लायन जावपाची गरज आहा स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्ट का पेमेंट सगळे उलयले सगळे कॉन्ट्रॅक्टरा पेमेंटाचेर उलयताय कित्याक झुपकोन WRD काम म्हणटा तें एमर्जन्सी पावस येयलो केन्नाय आमकां काम करूं पडटा डिपार्टमेंटाकूय हेल्प करूं पडटा पूण ते जे कॉन्ट्रॅक्टर कोताय काम जावं झुपकोन मशीन धाडटाय कितें कोताय तांकां पेमेंट पडपा जाय तांकां जरी तर पेमेंट पडना आनी जरी तरी परत हें करत जाल्यार इट इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू डू द जॉब्स बिकॉज सर हे कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट दिवचो परत आमच्यांनी घोणसाचें दिवाळेचें लीप घेवपा जायना आय थिंक समवेर डावन द लायन फायनान्स अप्रुवल मेळपा जाय हांकां आनी तांकां तो पेमेंट दिवपा जाय एक टायम फ्रेम दवरपा जाय स्पीकर सो दॅट दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स गेट पेड आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ओरस जावन गेले कॉन्ट्रॅक्टरांक पेडू जालें ना सो म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टरांक पेड करूं जाय सो दॅट दे आर ऑल्सो हॅपी टू डू द वर्क इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर आतां सगळे कडेन न्हंयक डिसिल्टींग या ड्रेजिंग करूं मेळना आमगे जी न्हंय आहा रिवर्साल ते हांचे आहाय ते धाकटे आमगेले जागे आहाय जे ड्रेजिंगचो जो ड्रेजिंग इक्विपमेंट हाडटाय ड्रेज करपाक जी मशिनरी हाडटाय या डिसिल्टींग करपाक ते पावनाय सो ते जाग्यार चिकोल आसता चिकोल पांय बोर इतली देखून चिकोल आसता सो ते चिकोल कितकोन काडपाचो तो चिकोल काडलो जाल्यार थिंगा नुस्त्या जातलें थिंग उदो जातलें आनी फीश ब्रिडींग बरें जातलें सो हे चिकोल काडपाक एक्वेटीक एक्सकवेटर म्हूण आसता एक्वेटीक एक्सकवेटर सो उदकां वचोन अशें करून चिकोल काडपाचो शेवाळ कांय वचपा जायना उदकां चेनीचें सो चिकोल काडपाक एक्वेटीक एक्सकवेटर जे भाशेन डिविडींग करपाक एक एक्सकवेटर आहा ते भाशेन चिकोल काडपाचो आहा म्हाका दिसता आमगेले करमणे इगोजी फाटल्यान आतां बांदा काम चलता थिंगा बरो एक जागा थिंगा आनी डिसिल्टींग बी कांय करपा जावपाना थिंग एसो एक्सकवेटरा गरज आहा हांव रिक्वेस्ट करता एक ट्रायल रावंडात एसो एक्सकवेटर जरी तरी गोंयां आहा आनी गोंय ना जाल्यार तो अरेंज करून जरी तर तो एक ट्रायल रावंड एक्सकवेट करून तो चिकोल काडूं जाता आय थिंक देन दीस कॅन बी डन इन अदर पार्ट्स ऑफ गोवा ऑल्सो स्पीकर सर बांद जे आहाय ते बांद भरपूर गरजेचे आय थिंक इन कोऑर्डिनेशन विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट WRD एकठांय जावन हे सगळे बांद प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा सिस्टमॅटिकली म्हाका स्पीकर सर मिनिस्टरान गेले ते वर्सा मुगे बर्थडे दिसा येदो मोठे बूक दिल्लो बाणाल्याच आख्खे सगळे तोळी आनी सगळे तितून आहाय मोस्ट थिकस्ट बूक सो म्हाका दिसता इतली आमचे कडेन वॉटर बॉडीज बाणाले आहाय सो जेन्ना इतली वॉटर बॉडीज बाणाले आहाय जाल्यार म्हाका दिसता आय ऑल्सो हॅव टू बी मोर एग्रेसीव टू मेक शुअर माय वर्क इज डन म्हाका धांवपा पडटलें परत हांव रेडी आहा आनी तुकाय मातशें कन्सिडर करूं पडटलो कित्याक चड वॉटर बॉडीज आहाय चड वॉटर बॉडीज आहाय जाल्यार हुंयकाय एक 20% देखून आमच्यान जर तर अचीव करपा जाता इन दीस 5 years टू गेट आवर थिंग्स ऑर्गनायज सो आमगे जे बांद आहाय आनी तोळी आहाय
तांकां गेट जायो, न्यू गेट्स. इट्स नॉट द स्विस गेट, बट ह्यो गेट्स मॅन्युअली ओपनिंग स्क्रू टायप गेट्स ह्यो उदक आडायन उरपाक, सो दॅट हें उचली तरी उदक आम आडायलें स्पीकर सर. The main beauty of this water is because sir, every village has got barns which store water mainly for irrigation and pisciculture. All these barns require these new gates and renovations. Also, if provision can be made to use this water as raw water supply to surrounding areas within the catchment area of the barn. सप्लाय करपाक काम दुसरें डिपार्टमेंट म्हूण जाणा, पूण आमच्यान जरी तर हें प्रोविजन्स दोनी डिपार्टमेंट PWD जाय जाल्यार PWD WRD एकठांय जावन हें जे कॅचमेंट एरियाजां जें उदक वता तें जरी तरी आमच्यान युजा करूं. आज आम टॉयलेटी फ्लश माताय तें आम उजा कोताय तें उदक आमगेलें तें मेन पायपलायनीन उदक पिवपा उदक जें आहा तें आमच्यान जरी तर हें रॉ वॉटर एश कोन्न जरी तरी विलेज वायज पॅटर्न कितें चिंतपा जाता. आय थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर्स वीच वी नीड टू पुट into the village water security plan. Village water security planan ह्यो वस्त घालपाच्यो गरज आहाय. जी तोडी आहाय, जे लेक्स आहाय, जे गायरी आहाय व्हडले ते उदक आमच्यांनी ते वाड्यांनी एक पायपलायन करून कितकोन करपाचें. आय थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फ्युचर. बिकॉज सर आमगे स्पेसिफीक बांदाचें उदक राखपाची गरज आहा. तें उदक भायर सरत आहा, तेज रिटेन्शन जायना आनी तेका हो मॅन्युअल ओपनिंग स्क्रू टायप वाल्व घालपाचो सो दॅट रिटेन्शन जावपाक. एक आहा सुरालेचो व्हडलो बांद म्हूण आहा आनी सुरालेचो धाकटो बांद म्हूण आहा. हे दोन सुराले बांद आहाय. एक आहा किर्या तोळे सुरालेचें तेका गरज आहा काम करपाची आनी हो वाल्व आनी गेट घालपाची. एक आहा कोटबिया तोळे हेंवूय सुरालेचें कोटबिया तोळे. एक कोलवा टँक तोळे आहा मेन कोलवा रोडाचेरच जालें 2 मिनटां. एक सेर्नाबाती लेक आहा जी आमगे सेर्नाबाती एक व्हडले तोडे आहा बिचार वयता आसतना. उर्लीम आमकोडे मोद्रा बांद तोळे म्हूण आहा. हें एक व्हडलें रिटेन्शन ऑफ वॉटर आहा. कोंबडा तोळे आहा, व्हडले बांद तोळे आहा बाणाल्यांत, आडसुले तोळे आहा, दिवळेर तोळे आहा. ही मेजर तोडी जोरी तोरी आमच्यांनी एक बजट करून थोडी हितूंतली हांवें पिकअप केलो हांय. सो आमच्यान जरी तरी हें जरी तर प्रोटेक्ट करून उदक सेव करपाक गरज आहा. देन कॅल्क्युलेशन वायज वी वील टच एटलिस्ट मोर देन 50 lakhs square liters of water. So 50 lakhs udok we will able to preserve just in this 8 or 9 todi je nai sangle ti amko heja जायते hain. So speaker sir, let's not stop to secure every drop of water हे म्हणून सांगून हांव मुगे आज डिमांड सोंपयता. थँक यू. Honorable Member Cruz Silva. Sorry. Nilesh Kabra. Speaker sir, I rise to speak and support the demands today, that is demand number 31 and 74. I think my colleagues in the opposition have praised the Honorable Minister for doing a lot of works and also put cut motions. I request Honorable Minister not to do their works because they are putting cut motions. If they want works to be done, all these works what they are telling you, then how does the cut motions help you in getting these works done, Speaker sir? Speaker sir, going forward, I would like to only bring a few points of attention to the Honorable Minister. Not that he is one of the senior most members of this House and also one of the senior most ministers of this House. And he knows his work. But still then, as a legislator, I feel I should bring it to his knowledge of a few things about. First is WRD. WRD, Speaker sir, Amchi, one of the only site in Goa where Ramsar site is declared. And you must be proud of that same because it's your, I used to always say that when I was small, I used to read about 2 lakes, Nanda Lake and Maya Lake in my school. I don't know whether the syllabus is continuing still. But fortunately, Nanda Lake has now become a Ramsar site. And a lot of activities have to be done on that lake in giving the real earnest on that place. And you have promised me that speaking to people, we will take it into possession because the land is almost always submerged. Very few जो जागो आसा तो एक्सपोज जाता. सो तेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक हो जो आसा हें करपाक पडटलें. दुसरें जें आसा स्पीकर सर, सिन्स यू हॅव अ सिस्टम इन प्लेस, यू आर सिस्टमॅटीक मिनिस्टर, म्हाजें एक रिक्वेस्ट आमी आनी नोट मूव करपा नाका. डिसिल्टिंग ऑफ नालाज, डिसिल्टिंग ऑफ लेक्स, desilting should be a uniform exercise in your department. Every time, every year, they should examine that desilted levels and make a bar chart so that regular जावपाक जाय.
तिसरी गोष्ट जी आसा म्हजी एक रिक्वेस्ट हांवें फाटीं सांगलें आतां परतून रिक्वेस्ट करता की आमी पळयता पावसान पयलीं जेन्ना पावस पडटा सगलो कचरो जे बॉटल्स आनी हें आसा सगळे उदकान येवन ते आमचे गटरान वचून मागीर खंय तरी वाडान वचून मागीर न्हंयत वयता. सो म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा सगळे जे न्हंयचे भितर जे वाटी येता तांकां पावसाचे 2 म्हयन्या खातीर पयलीं 1-1.5 म्हयने पावसाचे जेन्ना पावस पडटा ताका जाळयो घाल आनी तेज्या आयल्यान जे सगळे येता ताका मेशिनरी दवर काडपाक वा मनीस दवर काडपाक सो दॅट ते आमचे न्हंयक आनी आमचे दर्याक वयचे ना. म्हाका दिसता अशें जर तुवें सिस्टम केलो यू विल बी वन ऑफ द फर्स्ट मिनिस्टर्स इन द इंडिया हू विल डू दीस सिस्टम वेर बिकॉज इफ यू सी एवरीथींग मोस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ दीस अनवॉन्टेड मटेरियल कम्स ड्युरींग द रेन्स आनी आमी पळयता मिरामार बिची सगळे बिचीचेर मागीर वयर मारून पडटा. सो एक मातशें लक्षान दवरून करचें तें तुमी करूंक शकतले. दुसरें म्हज्या मतदारसंघान हांवें जागे एक्वायर केले हांवें तुमकां सांगलां हे म्युटेशन जावना पार्टिशन जावना बिफोर सर्वे हे एक्वायर केल्ले आनी हेजे खातीर तेजे ब्लॉक सर्वे आतां टॅली करपाचें काम चालू आसा. हांवें बदामी जो सी आसा बरें काम करता ताका रिक्वेस्ट करून तुमी सेपरेट सर्वे दिल्लो. लास्ट 3 वर्सां हांव करता ते तुवें मातशें लक्ष घालून बेगिना बेगीन आमचेच न्ही सगळे गोंयान जे एक्विजिशन लँड आसा एक गव्हर्मेंटाचो लँड आज 1 स्क्वेअर मिटर कोण दिना आपणाचो जागो आनी एक्वायर केल्ले जागे एनक्रोच बी केल्ले आसा. आमच्या मतदारसंघान हे सगळे एक्वायर केल्ले जागे अंडरलायन करून ताका डिटर्मिन करून कित्याक थोडे कडेन एक्वायर केला एक कडेन आनी केला कॅनल नाला दुसरे सायडीन. सो हे सगळे मातशें जाग्यार घालूंक पडटलें कित्याक लोकांक हो फ्री करूंक पडटलो स्पिकर सर जो जागो ना तो. सो हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें आनी म्हाका खबर आहा फुडल्या असेंब्लीक म्हाका प्रश्न काडपाक लायनाका हो मातशें करून दिवचो. स्पिकर सर चवथें जें आसा हे पानी वाटी सोसायटी हे पयलीं केल्ले तिलारीन ते ना सावथाक आसा हे सगळे डिफॉर्म जाले. तूं बेश्टे नांवा खातीर ते सोसायटी म्हणटा आमी हे आतां तुजे कडेन स्टाफ आसा तुमी आतां भरती करपाचे आहा हे म्हाका दिसता तुमी काम करपाक जाय तुमी एस्टिमेट करपाक जाय तुमी काम करपाक जाय. हांवें पयरूय सांगलें डिमांडा पद्दत आमचे जे स्लूज गेटी आहा आमचे जे बंदारा आसा हेजेर हे सगळे तुट्टा कित्याक पयलींचे भाशेन जाणटेले लोक ना जे कॅर घेता. आतांचे भुरगे सगळे गेले पुर्तुगालान हांगा थंय आनी खंय भोंवता आनी ते बांद कोण मेंटेन करना. एटलिस्ट रिवर सायड बांद जे आसा सॅलिनिटी ना येवपाक हेच तुमी ताब्यान घेवपाक जाय. अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन नोटिफायड आहा तुमचे कडेन नॉन नोटिफायड आहा. सो म्हाका दिसता एक दोगांयनी करून सीएमा कडेन बसून ते सगळे बांद मेंटेन करपाचे एटलिस्ट रिवर सायड जे भितर इंग्रेस जाता ते मातशें लक्षान घालून तुमी करतले. आनी हे पाणी वाटी सोसायटी हे नांवा खातीर आहा हे तांकां पयशे दिवन कांयच फायदो ना. तेंचे सोसायटी थोडे कडेन बरें चलता 1-2 आसतले 100 आसा जाल्यार 1-2 चलतले बाकीचे सगळे डिफॉर्म जाल्ले आहा. स्पिकर सर आमी पळयता की WRD स्टाफ खुबसो आसा तांकां हो करून हे जाग्यार घालपाचें काम तुमी करतले आश्वासन तुमचे कडेन घेता. आनी एक लक्षान हाडटा की आज ग्रावंड वॉटराचेर उलयता तेन्ना ग्रावंड वॉटर आमचो पावसान खूब वयर आसा आमच्या मतदारसंघात मागीर डिप्लेट जाता. पूण म्हाका दिसता कलांगूट कांदोली इनग्रेस जाला म्हणजे सॉल्ट वॉटर हेज कम हेज इनग्रेस इनसायड द ग्रावंड वॉटर. तेजे खातीर ते एरियांनी तुमी स्पेशल फुडल्या पावसान ग्रावंड वॉटर कसो ते उदक पुश करपाचें टॅक्नॉलॉजी आसा. म्हाका अजून लक्षान आसा एक मुंबय एक व्हडली कॉलनी आशिल्ली तांचे बोरवेल सगळे ड्राय जाल्ले आनी तांकां त्रास जाताले. एक कॉलनी म्हणजे 1000 फ्लॅटाची कॉलनी आनी तेणी पावसान ग्रावंड वॉटर टॅपिंग करून आज ती कॉलनी इज सेल्फ सफिशियंट इन द बोरवेल्स म्हणजे 2 वर्सां लागली तांकां इकोफेरे परतून करपाक. एवरी इयर ते करता आनी ते उदक ते स्वता वापरता. हांव जर तुका एड्रेस दिता तुमी पळया. म्हणजे म्हजें म्हणणें कितें आसा जे सी स्पेशली कोस्टल बेल्टार इंग्रेस जाल्ले आहा सी वॉटर आनी हार्ड जाल्ले आहा ताका मातशें तुमी लक्षान घालून ते करचें अशें रिक्वेस्ट करता. आज सालावली डॅम हें तुमी पळयता की तुमकांय खबर आहा मोयसाल कितें जालें तेजेर हांव कांय उलयना. पूण सेलावली डॅमाचेर ती नाका कित्याक तेजे सायडीन सगळे आयन ओर मायन बंद पडलेल्यो आशिल्ल्यो सगळे सिल्टेशन जावन ते सेलावली डॅम लास्ट टायमूय तुमकां सांगलें की तुमी म्हाका प्रॉमीस केल्लें की आमी डिसिल्ड करतले डॅमाचें उदक कित्याक फुडें आमकां जेन्ना जर पावस मातशें फुडें अशें 10-15 दीस मोयसाळ कशें जाला तशें सेलावली जालें जाल्यार आमकां मागीर त्रास जातले. सो हे क्लायमेट चेंजाचेर तुका खबर आहा भरोसा काय ना. तुजो पयर स्टेटमेंट पळयतालो आज आमकां इतलें उदक लागतलें 2047 आमकां 20 पटीन परत उदक लागतलें. सो हेजे खातीर आमकां प्रोविजन करूंक पडटलें स्पिकर सर. आनी आमी जे 365 डेज स्टोरेज करून जे पावसान स्टोरेज ना करता उदक जे येता ते यूज करता ते स्टोरेजाचेर फोकस करूंक पडटलें सगळ्याक. Honourable member, just a minute. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I would like to move a motion to extend the duration, extend
the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor say ayes. Aye. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Honorable Member Sri Nilesh, you may continue. हो बी काय ना तुझे न्ही सगळे आयजच बरें आहा स्पीकर सर आज फुडें उलयता तेन्ना म्हजें इतलें सांगपाचें आहा की ऑनरेबल मिनिस्टर काम WRDN सेक्टरान बरें करता आमचे जे 3 लेक्स आसा हांव मातशें तेजे सिरियसली पळोवंक लायता शेळडे तळे आमचे नंदा लेक तुका सांगला आनी आसोळडा लेक हेजें ब्युटिफिकेशन मातशें तुमी करचें की दीज आर ऑलरेडी इन वेटलँड्स तिनूय ते सोडून बाकीची आमची खूब बारीक तळी आसा आनी खुबशी बाकीची झऱ्यो आसा हेजेर तुमी तुमचे सिस्टमा भितर करून ते मातशें बरे भशेन सांबाळूचें काम तुमी करतले आनी चड कांय उलयना WRDचेर पूण एक लक्षांत दवरता की हे फाटी फुडले फाटी सलावली डॅम डिसिल्ड करपाचें हें काम तुमी करूंक पडटलें नाल्यार फुडें आमकां त्रास जातले हेजेर कशें करून घेवपाक जाय आमी आसा सुभाष बाबा आसा हांव आसा आमी कोणाचो हेल्प जाय आमी आसा तुजे वांगडा सो हें करून घेवचें अशें विनंती करता दुसरे म्हत्वाचें जें कॉपरेशन आसा स्पीकर सर तुमकां कॉपरेशनाचो जो ताबो आसा हें तुमकां खबर आसा तुजे नजरेक जे हाडटा आज कॉपरेटीव एक्टा भितर तुवें चेंजीस केल्या तुवें सांगलां की 13%चे वयर लोकांक रीण दिवपाक जायना पूण स्पीकर सर आज आमी पळयता की कॉपरेटीव सेक्टर हो बरो जावपाक जाय आमी पळयता की कॉपरेटीव सेक्टरान भितर 100 रुपया जर घेतले 30 रुपया तुजेच गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँकेन दवरपाक जाय सेक्युरिटी हो नॅशनलायज बँकान दवरपाक जाय आनी ते 30 रुपया 100रांतल्यान दवरपाक आमकां दिवंक पडटा 9% आनी आमकां तुमी दिता 60% नॅशनलायज बँक सो 2% घट लॉस जाता सो ही एक गोश्ट तुमी लक्षांत हाडपाक जाय 13% केले ना हे कशें करप हे तुवें लक्ष घालून करपाक जाय कित्याक सांगता स्पीकर सर आमी पळयता की फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स जे तुज्या ताब्यान ना ते गोंयान येवन 19% 18% आनी लोकांक भुलयता आनी खंय तरी मागीर भुट्टरी लोक आमच्या नांवार बोवाळ मारता की सरकार कांयच करना सो म्हाका दिसता हेजेरूय तुवें कायदो हाडूंक पडटलो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स विदीन द स्टेट हू आर कमींग एंड स्टॅब्लिशींग and not registered under your law. So you can make that law, you can make it, we can sit together and do it, but you will have to make this law. Not only them, even scheduled bank जे आसा जे दुसरे स्टेटीतले आता हांगा स्टॅब्लिश करता हे सगळे पयशे व्हरून दुसऱ्या स्टेटीन घालता हांगा कांयच फायदो ना तेंचो वयल्यान थंय मागीर आमकां त्रास जाता सो म्हाका दिसता यू आर अवेअर ऑफ वॉट आय एम स्पिकींग नाका आय विल टेल यू सो म्हाका दिसता हे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट हांव नांव घेना खंयचे कितें इट इज नॉट करेक्ट ऑन माय पार्ट टू गिव इन अ हावस so you are aware of what I am not aware I'll sit with you but you will have to bring a law to bring them into control so that these things जे आज आमचो पळय स्पीकर आसा बसलेलो आहा तो एवरी असेंब्ली म्हाका इतलीच वर्सां जालें एवरी असेंब्ली तो एक खंयचे विजनरीची बँकाची उलयता अजून ताका पयशे दिवना म्हण म्हाजे कडेन लोक येता विजनरी पयशे दिवना म्हण सो म्हाका दिसता तेजेर तुवें लक्ष घालून मातशें कितें तरी कायदो जो बदल हाडूंक पडटलो हेजे फुडें असले गोश्टी जावपाक जायना आनी जे हांवें सांगलां तुवें जे सोसायटीक 13% वयर करपाक जायना हेजेर कशें ती सोसायटी वाडटली आनी कशें जातलें हेजेर तुवें लक्ष घालचें कित्याक बाकीच्यो गोश्टी सोसायटी कडेन लोन घेनाका आसतना लोक डिपॉझीट 18% 19% आनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन दिता सोसायटी कोणा पयशे दिले स्पीकर सर सो हे मातशें तुमकां खबर हांव कितें म्हणटा तेजेर तूं मातशें एक तोडगो काडचो दुसरी गोश्ट स्पीकर सर जे सोसायटीचे हांवें सांगपाक जाय आज शुगर फॅक्टरी जरी तरी डायरेक्टली तुका एक सोसायटी म्हण येता तेजेर आज इतले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा हांव दाखयता स्पीकर सर तांचो मेमोरंडम काडला की तांकां 1 टायम सेटलमेंट करता 2 म्हयन्याचो कितें काडला सो हेजेर म्हाका दिसता कोण रिस्पॉन्सिबल शुगर फॅक्टरी बंद पडपाक कितें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान केलां आमचे भागाचे अजुनूय म्हाजे कडेन सकाळी फुडें येयलो एक लिस्ट दिला एग्रीकल्चर डिमांड जे आशिल्ले जाले पूण आज दिल्या की 2021-25 जे शुगर फॅक्टरीचे जे तांकां सबसिडी दिवपाक आज पासून दिवना स्पीकर सर सो म्हाका दिसता हे सोसायटीचे तुमी सगळे सोसायटी वेदर इट इज गव्हर्मेंट सोसायटी क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी ऑफ गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्स ऑर एनी सोसायटी हाका खंय तरी एक लक्ष घालून फुडें कशें व्हरप हे म्हाका दिसता तुवें लक्ष घालूक पडलें स्पीकर सर लास्ट तेन्ना आज आमी म्हणटा की म्हादय 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 सगळे उलयता स्पीकर सर आनी आज आमचे देशाक गोंयचे भितर उदक हें सांबाळपाक गेल्यार बारीकशे 5 जाण 6 जाण लोक जर बोवाड गेले आमी सगळे प्रोजेक्ट बंद उडयता आमचे उदक जें आसा हें पयलीं सेव करपाक आमकां शिकपाक जाय तुमी धरना जशें आज कुर्टी म्हाका आज पेपराचेर वाटलें खंय थंय धरण आशिल्लें म्हणजे थंय बंदारा घालपाक थंय बंद उडयलो मागीर आमचे सावड्डे आज आमचो गणेश बाब उलयतालो की थंय तो प्रॉब्लेम जालो अशें करून आमचें उदक आमी सांबाळना जाल्यार आमकां कसो खंयचो कोर्ट आमकां दितलो आमचें उदक
म्हाका दिसता पावसान सांबाळपाचें काम आमकां करूंक पडटलें स्पिकर सर. इले करून आमकां आमचें उदक सांबाळपाक पडटलें स्पिकर सर. आनी तेजे खातीर ज्यो गोश्टी आमी पयलीं करपाक जाय, म्हादें म्हणून सांबाळपाकूच जाय. आमची माय म्हणटा आमी सगळे, आमी म्हणटा म्हादें ना जाल्यार आमकां त्रास जातले. तेजेर चड उलयनासतना कित्याक बाकीचे उलयत रावतले. पूण आमचें उदक जे पावस आमकां दिता इतलें उदक, सो मच रेन इज देर, हाव टू हार्वेस्ट इट, हाव टू कीप इट इन स्मॉल चॅक डॅम्स, हे म्हाका दिसता लोकांक कन्विन्स करून आमकां करूंक पडटलें स्पिकर सर. बिकॉज अल्टिमेटली डावन द लायन हांव सदांच म्हाज्या मतदारसंघाकूय सांगता स्पिकर सर, आज सुरेश ट्रिटमेंट प्लांट आमी घालता, आमचो एक्वेफायर आमच्या मतदारसंघान वयर आसा आनी उदक लेवल जर आमी फाटीं पळयताले, तुमी रिपोर्ट दिल्लो आसा की गोंयच्यो जे न्हंयो आसा वो जे वाटर आसा इज पोल्युटेड अशें तुमी स्टेटमेंट केल्लो आसा. 70% 80% इज नॉन ड्रिंकेबल वॉटर. सो हाव डू वी इम्प्रूव दीस वॉटर रिसोर्सेस which are there in the ground? I think you have to look into this angle also, Speaker sir, and you along with PW department and sewerage to take care of this penetration of water in the ground water, because आमी पळयता की not only आमी म्हणटा प्लास्टीक, but I think sewerage ई कॉली आनी बाकी TDS लेवल जे वाडले उदकाचे, हेजेर तुमी लक्ष घालूंक पडटलें. कशें इम्प्रूव करूंक मेळटलें? बिकॉज आय एम शुअर 20 years down the line, 30 years down the line आमकां उदकाचो बरो व्हडलो विशय जातलो. आनी आमी जर आमचें उदक आमी सांबाळना, आमकां सांबाळपाक कोण येवचें ना स्पिकर सर. हे लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड ऑफ द हावस. आनी इतलेंच मागता की यू आर अ गुड मिनिस्टर, यू गो टू एवरी प्रॉब्लम्स. आनी तुमी पळयता जे आज आमी पळयता वायनाड अशें जाल्ले गोश्टी आमी गोंयांत जावपा नाका. आमी तुमचे कडेन प्रपोजल थोडे मांडल्या की जे रिटेनिंग वॉल जे खंय जाय, बिकॉज कॉलेप्स जाता दोंगर, ते मातशे तुमी प्रायोरिटायज करतले. ऑनरेबल CM कडेन बसून ते प्रायोरिटायज करून घेतले. कित्याक आमच्या मतदारसंघान हे वर्साक पावसान 3-4 कडेन बारीक स्लायड जाल्ले आसा, स्लायड जाल्ल्या. Maybe it is because of man-made or whatever, but slides जाल्ले आसा, reports are with collector. So we will have to strengthen this so that it does not become bigger slides. So finance कडेन क्लियर करपाचें काम तुमीच करचें अशें विनंती करता. कित्याक ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो तुमी करून घेतले. मेजॉरिटी आमचे तुमी आमचे स्कुलाक गार्डनीचें स्कूल जे क्लिफ ऑफ टॉप आसा ताका रिटेनिंग वॉल 75% बांदलेले. पण आतां 25%चे हांव कितलेच फॉलोअप करता, ते जावूं ना अजून, वकडे दिवं ना. कित्याक दिवं ना म्हाका खबर ना. 75%चे काम रिटेनिंग वॉल बांदले, स्ट्रेंथन केला हिल, 25% उरला स्पिकर सर. अशे कडेन अशेंच आमचे आनी टाके कडेन एक आसा की तुमी 40% काम केल्यार 60% उरला. अशे खूब कडेन आमचे बारीक बारीक गोश्टी उरल्या. हे तुजें लक्ष घालचें अशें विनंती करता. आनी आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करता, कट मोशन ओपोज करता आनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता जे कट मोशनाक घातलेली आहा तेजेर लक्ष घालचें, नाल्यार हांवूय व्हडल्या पटी कट मोशन म्हाका घालूंक पडटलें स्पिकर सर. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Shri Cruz. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Demand number 74. Speaker sir, demandaचे उलयता आसतना म्हणजे नांव म्हणपाक जायना. WRD मिनिस्टर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायती काम करता आनी जायतो हुस्कोय आहा तेका. आयज जे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे एग्रीकल्चर वाडलां त्या जायतो व्हडलो हात WRD मिनिस्टराचोय आहा तितून. कित्याक फाटले दोन अडेच वर्सां 7 फावटी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ताणें विजीट मारला. जायतो हुस्को ताणें दाखयलो आहा. जे एग्रीकल्चराक कितलें डिफिकल्टी आहा, वॉटर रिसोर्स कितलें काम करपाक जाता, रोखडेच इंजिनियराक धाडून ताणें काम केल्लीं हांवें. तेजे भाशेन पावसाचे पयलीं आयज जायतीं पॉण्ड्स लेक्स डिसील्ड जाल्ल्यो आहाय, जी केन्नाय जावंक ना, कांय 10-15 वर्सां पयलीं जाल्लीं आसतलीं. तेजे भाशेन स्पिकर सर जायतीं कामां उरलीं हांवें. आनी उरलें हांवें एक सामकें अर्जंट काम आहा तें हांवें 0 आराकूय मेन्शन केलां. आनी आयज तें केरला जालां, तें आनीक भिरांत येयल्या. जे बाराडे ती रिटेनिंग वॉल बांदपाची, जे बाराडे जीं घरां आहा तीं मातशें हाय लेवलाचेर आहाय. आतां थिंगा लँडस्लायड जाताय आनी लँडस्लायड आतां पासून कंट्रोलान हाडल्या. कितें टेम्पररी मेजरमेंट घेवन ते कंट्रोलान हाडल्यो आहाय. पूण केन्ना कितें जातलें तें सांगपा जायना. ह्यो फायल आमचे CE ऑफिसां पावलोले आहाय. बेगीनी तेजें एप्रुवल दिवचें आनी तें काम टेंडराक घालचें आनी तें काम बेगीन स्टार्ट जावचें म्हूण मागता. कित्याक कसलो इन्सिडंट जावन मागीर काम करून फायदो ना. तेज्या पयलेंच हें काम कितें जाल्यार जायत बरें आसता तें. स्पिकर सर तेजे भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जायतीं तोडी आहाय. ते तोड्या मदें आमी एक फायल घातलो आहा ब्युटिफिकेशन तोड्याबान लेकाचें. ती फायल मुखार पावलो आहा, CE ऑफिसां आहा, ती तेजें एप्रुवल दिवन तेजें आमचें टेंडर जावचें म्हणून मागता. स्पिकर सर ती शेतां आमची रोयतात, तुगे सपोर्ट मेळ्ळो. तेजे भाशेन आतां सोगटे कडेन उमेद येयल्या शेतां रोवपाची.
तेजे भायर आमचे सांजे देआरेल जावं सालजोरा वेली तो लोकांकय शेतां रोवपाक जाय पूण ती जी पयलीं कॅनल बांदलो ती रिपेरां आहाय तांकां एक क्रॉप करता ते पावसाक तांकां आनी एक सेकेंड क्रॉप करता जाल्यार ही कॅनल सगळी रिपेर जावपाक जाय भोव करून सालजोरा सांजे देर आनी वेळ्ळे गांवांत. स्पिकर सर, स्विस गेट ह्यो सारक्यो ना जे कोण आमच्या वेल्ली गांवांनी जे कुडबोणा मुशेर त्या वाड्यान त्या सगळे डायरेक्टली कनेक्ट आहा त्यो रिवर सालाक ह्यो उदक भितर येवन ह्यो सगळे शेतां बुडलेली आहाय. तेजे भाशेन स्पिकर सर एक व्हडली गरज आहा आतां जी आमची विलेज आहा ती आंबेली बांदा कोल्यावाडो आसोलनाथ आख्खे रिवर साला तेंगोन आहा ते बांद ह्या बांद सगळे डॅमेज जाल्ले सगळे हाल्ले आनी ते हालोवन आतां रस्ते पिड्यार जावपाक लागले. सो हांव मागता आख्खो स्ट्रेच आहा फ्रॉम सको बांद टू आसोलनाथ हेजी आख्खी सर्वे करपाक जाय आनी स्टेप बाय स्टेप आनी फेजान ते काम घेवपाक जाय. ऑलरेडी इंजिनियरांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा थिंगा नाजाल्यार ते सगळे रस्ते आहाय ते देंवन येतले. स्पिकर सर, तेजे भाशेन आमचे जाकली बांद आहा थिंगा फाटीं डिसिल्ट केल्लें थोडें केल्लें पूण डिसिल्ट काडलो तें थिंगाच आहा आनीक तें डिसिल्ट काडून थिंगा ती रिटेनिंग वॉल बांदपाची उरली आहाय तोय मातशें प्रोजेक्ट घेवचो म्हणून मागता. स्पिकर सर, तेजे भाशेन आमचें एक ब्युटिफिकेशन एक प्रपोजल घालो दिगा बांद जी आमची शेतां थिंगा रोयलां थिंगा ते कॅनला सायडीन थोडी स्पेस आहा तुमची सायडीन अरावंड 200 मिटर्स. एक इंजिनियरान आमची मिटिंगूय घेतलो आहा ती फकत NOC दिवपाक जाय ट्युरिजमाक ती ते ब्युटिफाय करपाक लागून तेजी NOC मातशें बेगीन दिवची म्हणटा. स्पिकर सर, फाटीं हांवें 0 वारा एक मेन्शन केल्लें एक सिरियस प्रॉब्लम हे वर्सान वर्स जाता जे रिवर सालांत जेन्ना तुमी खऱ्या बांदात ते विल्ड्स काट करता तेन्ना ही जायतीं वर्सां जातालीं पूण फाटलीं 2 वर्सां चड ह्या वर्साक आनी ते नुस्तेकारांक नुस्त्या मारपाकूच मेळना कामूच न्हंयतूच वचपाक मेळना. ही जी काट करता तुमी विल्ड्स काट करता ती मातशें न्हंयच सोडनाकाय कित्याक एक 2 म्हयने तांकां थिंगा झाडां दवरपाक मेळटा ती तांकां दवरपाक मेळनाय. सो स्पिकर सर समजता ही म्हजी कामां थोडीं घातल्या ही म्हजी कामां जातलीं म्हणून. थँक्यू. Honourable Member Sri Kedar. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed in the House. Demand number 74, water resources. Speaker sir, I would like to thank Honourable WRD Minister first for giving me 30 MLD plant at Pilan, which will permanently solve long-pending water shortage issues of Saligaon constituency. हांव मना काळजांतल्यान म्हज्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या तर्फेन ऑनरेबल मिनिस्टर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की जो तुमी 30 MLD प्लांट आमकां दिला एक ब्लेसिंग तो आमकां. आनी म्हाका दिसता हांव सदांच एवरी असेंब्लीक सांगतालो की आमकां वॉटर प्रॉब्लम वॉटर शॉर्टेज आसा. ह्या प्रोजेक्टान म्हाका दिसता आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीज तशेंच आमची नेबरींग कलांगूट कन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्या दोनूय कन्स्टिट्युएन्सीचे मेजर वॉटर इश्यूज जे आसा हे पर्मनंटली सॉल्व जातले कित्याक इतल्या वर्सांनी लोकांनी त्रास काडलेले. म्हाका दिसता आयज तेजें सोल्युशन तुमी काडलेलें आसा ताका लागून हांव तुमकां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. स्पिकर सर, सिमिलरली फक्त हांव ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नोटिसा काडूंक सोदतां की स्पिकर सर थोडेशें काम ह्या पायपलायन जी आसा हें इनकम्प्लीट उरलां. कलांगूट पुलीस स्टेशन टू सेंट एलेक्स चर्च कलांगूट हो स्ट्रेच जो आसा हो इल्लो काम कंप्लीट उरलेलो आसा. पावस मनसून सुरवात जाली ताका लागून तेंच्यांनी फुडें तें कंप्लीट करूंक पावूंक ना. हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन ही पायपलायन तेंच्यांनी एज सून एज मनसून फिनिशीज ही बेगींतल्या बेगीन पायपलायन घालची. स्पिकर सर, एक तेंचें हें आसा प्रोसिजर की ही पायपलायन कंप्लीट जावन तांकां टेस्टींग करची पडटा आनी ती टेस्टींग करच्या पर्यंत आमकां ते PWDक ते रोड्स जे आसा हे रिस्टोर करूंक मेळना. सो आतां इनफॅक्ट आतां ह्या रोडाची सामकीच वाट लागलेली आसा. इतले पॉट होल जाल्या हो रोड मोटरेबल ना आनी ज्या तरेन पावस पडटा म्हाका दिसता हो सगळो स्ट्रेच आसा म्हणजे IDCच्यान येवन सामको कलांगूट पुलीस स्टेशना कडेन हो मोटरेबल ना. तेजी लोकांकूय भरपूर त्रास आसा. हेज्या पयलीं हांवें हो इश्यू मांडलेलो आसा. सो फक्त एकूच म्हाजी रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतले बेगीन एज सून एज मनसून फिनिशीज जावं मातसो आतां ताप पडलो काय बेगींतल्या बेगीन हें कंप्लीट करचें सो दॅट सगळो जो कंप्लीट रोड आसा हो आमकां कंप्लीट करून लोकांचे जे इश्यू आसा हे सॉर्ट आवट करपाक मेळटले. स्पिकर सर, बोरवेल्स दे शूड बी अ चॅक on the borewells. Action should be taken by the government on borewells without WRD permissions. Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना borewells आमी म्हणटात तेन्ना हे borewells पंपान प्रेशराचेर जे उदक आसा ग्रावंड वॉटर हे साक करता
आनी ताका लागून खुबश्या गांवांनी ज्यो बांयो आसा ह्यो बांयान समर टायम जेन्ना येता आमी गिमान म्हणटा तेन्ना ह्या बांयक उदक कमी जाता. सो एक सामको चॅक आसपाची गरज आसा. खुबशे लोक हे सांगला तशें टँकरांनी उदक भरतात. थोडे लोक हे गार्डनिंग करपाक भरपूर व्हडले गार्डन लॉन लायतात आनी बोरवेल मारून हे उदक काडून हेजें उदक ते प्लांटेशनाक यूज करतात. सो सामकी गरज आसा की हेजेर एक चॅक दवरपाची आनी जर विदावट परमिशन बोरवेल्स मेळत जाल्यार हेजेर एक्शन घेवपाची. Speaker sir, Savlem Lake, a beautiful lake in Pilen, where many migratory birds come. एक सुंदरशी तळी सावळे म्हणून आमच्या पिलेन गांवांत आसा. आनी स्पीकर सर आमी जर प्रपोज करीत हांगा इको टुरिजम प्रोजेक्ट इन कन्सल्टेशन विथ गोवा आमचे डायवर्सिटी बोर्ड जाल्यार म्हाका दिसता एक बरी गजाल एक बरो इको टुरिजम आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन जावंक शकता. जर हितून आमी इंट्रस्ट घेत आमचो फूल सपोर्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक आसतलो. पंचायतूय सामकी रेडी आसा ह्या प्रोजेक्टाक फुडें व्हरपाक. थंय फक्त एक बारीक टॅनंटाचो एक इशू आसा. सो आमी त्या टॅनंटाकूय ऑन बोर्ड जर घेतलो आनी हें सावलेम लेक आमी ब्युटिफाय केलें जाल्यार म्हाका दिसता एक बरो स्पॉट एक टुरिजम स्पॉट आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन तयार जातलो. आनी हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हितून केन्ना टायम मेळटा आनी आमी एक हेजें इन्स्पेक्शन करून हितून लक्ष घालचें. स्पीकर सर, मेजर इशू इन माय कन्स्टिट्युएन्सी फ्लडिंग ऑफ गिरीम. स्पीकर सर, नियर ग्रीन पार्क्स नियर सेंट एंथनी वाडो, पंचायत घर and surrounding areas face problem every year. दर वर्सा हांव हो इशू आमच्या हावजान हाडटा आनी एवरी इयर आमी जाता तितले आमचे एफर्ट्स घालून ते हे आसा ते डिसिल्ट करतात, नाला सगळें कितें करपाक जाय तें करता. बट फायनली जेन्ना पावस भरपूर पडटा तेन्ना हे टोटल एरिया फ्लडींग जाता. हे फ्लडींग जातकूच स्पीकर सर लोकांक फक्त रोडांचोच त्रास न्ही, म्हणजे ज्यो गाडयो व्हेहिकुलर ट्रॅफिक थंय वता तें वचूंक पावना, टू व्हिलर्स आसा तांकां त्रास जाता. सेंट एंथनी वाडो म्हणटा तो वाडो सामको कट जाता, म्हणजे थंयच्यान भायर येवंक मेळना, भितर वचपाक मेळना. आनी हें एक गजाल जालीच, पण हेज्या भायर म्हाका दिसता जे शेतकार आसा एवरी इयर ते शेतां लायता एक आशा दवरून की ह्या फावटी फ्लडींग जावचें ना. आनी जेन्ना ते त्रास काडून शेतां लायता आनी जेंचे सगळें उदकान संबंद जाता म्हाका दिसता तांकां भरपूर त्रास जाता. सो म्हाका दिसता गरज आसा की हें पर्मनंटली हो इशू जो आसा हो सॉर्ट आवट करपाक. इफ वी वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दीस फ्लडींग देन प्लॅनिंग शूड बी डन नाव. स्पीकर सर, अ प्रॉपर स्टडी शूड बी डन बाय द एक्सपर्ट्स. एरियल सर्वे करपाची गरज आसा, मॅपिंग करपाची गरज आसा, हायलाईंग एरियाज, लो लाईंग एरियाज, जे आमचे नाला आसा ताका स्लोप सारको वता काय ते पळोवपाची गरज आसा. आनी हे सगळे एक्सपर्टायज घेवन आमकां एक पर्मनंट हेजेर इशू काडपाचो गरज आसा. म्हाका दिसता गेलीं 10 वर्सां जालीं सगळे जाणां आमी येवन हावजान गिरीम फ्लडिंगाचेर उलयत आसा, पूण हेजेर कांय एक सोल्युशन येना, पर्मनंट सोल्युशन येना. जर आमी हें सामकें सिरियसली घेवन जर आमी हें काम फुडें व्हेलें जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर सुटका येतली. एंड आय एम शुअर विथ द नॉलेज एंड एक्सपिरियन्स and dedication that our Honorable WRD Minister has, we will surely permanently solve this issue. Speaker sir, improvement of waterways of Tar River, a project worth approximately 41 crores is pending. Speaker sir, wo project asa wo ekach link asa आणि हो जर प्रोजेक्ट आमी 41 क्रोजाचो बेगीतल्या बेगीन कंप्लीट केलो, आमी सायडीचे जे सायड वॉल्स आसा हे बांदपाचो हो प्रोजेक्ट आनी हो जर प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केलो म्हाका दिसता मेनली 4 कन्स्टिट्युएन्सी हेजो बेनिफीट मेळटलो. सालिगांव, पर्वरी, म्हापसा, आल्दोना. जे शेतकार थंयचे त्या एरियाचे आसा हेंकां एक सुटका मेळटली. आमी जेन्ना एग्रीकल्चर प्रमोट करता तेन्ना आमी हेंय तेंचे फ्लडींग जाता हो इशू आमी सॉर्ट आवट करपाक जाय. हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हो प्रोजेक्ट जो आसा बेगीतल्या बेगीन म्हाका दिसता फायनान्सा कडेन उरला. हो जर जालो जाल्यार ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरांनी तुमचे कडेन डिस्कस केला, तुमकां रिक्वेस्ट केल्या. आय एम शुअर सर की यू वील डू दीस. स्पीकर सर, अप्रॉक्सिमेटली 4 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ फिल्ड्स ऑन द बॉर्डर ऑफ रेसमागस आनी नेरूल आमचो गांव आसा हेच्या बॉर्डरीचेर 4 लाख स्क्वेअर मीटर शेत आसा. आनी सायड वॉल सायडीन रिवर आसा आनी ते सायड वॉल मोडल्या कारणान सगळें खारें उदक जें आसा हें ह्या शेतांनी येता. आमी हेज्या पयलीं हो प्रपोजलूय रेसमागस पंचायतीच्या थ्रू तुमकां धाडलेलो आसा
आनी जर म्हाका दिसता वॉल आमी कंप्लीट करूंक पावले इवन फेज वायज इफ यू कॅन द एस्टिमेट इज टू हाय वी कॅन डू दीस फेज वायज पूण जर आमी हो कंप्लीट केलो म्हाका दिसता 4 लाख स्क्वेअर मिटर इज अ ह्यूज एरिया वे द पीपल ऑफ दीस हे आमचे थंय शेतकार आसा प्रकाश पेडणेकर सावंत म्हणून ते खूब फॉलो करता हो प्रोजेक्ट म्हणजे हो जर जालो जाल्यार पर्मनंटली थंय ते शेतकार भाव आमचे आसा तांकां हांगा शेत लावंक मेळटलें आनी एक मेजर फायदो आमच्या शेतकार भावांक जातलो. स्पीकर सर, NTC erosion protection measures at Coco Beach, which is already sanctioned and pending for NOC from CRZ. This should be expedited, Speaker sir. म्हाका दिसता हो important sea erosion, sand erosion जे जाता हो बीच मेजर हो एक ब्युटिफूल बीच आमच्या हितून कोको बीच आनी हांव थँक्यूय म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टराक एक तेंच्यांनी हो पास केलो पण फक्त तो कोस्टल एरियाक येता म्हणून आमकां तेजी CRZ NOC जी आसा ही पेंडींग आसा. सो ही जर आमी एक्सपेडायट करून स्पीकर सर NOC जर मेळत जाल्यार एक पास जाल्लो प्रोजेक्ट आमकां सुरवात करूंक मेळटली आनी हे जे आमचे थंयचे नुस्तेकार भाव आसा आमचे वॉटर स्पोर्ट्स मेजर हें चलता थंयची घरां आसा ही पावसान व्हांवून वचपाची जर नाका जाल्यार आमकां आतां करचें पडटलें आनी जर हे बेगीन करना जाल्यार आमकां फुडें हें करून कांयच फायदो जावचो ना स्पीकर सर कित्याक हें इरिवर्सेबल जातलें इतलो सँड आनी सॉयल इरोजन जातलें की आमकां ते परते घालपाक हितून कांयच फायदो जावचो ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालून हो प्रोजेक्ट आमकां दिवचो. Speaker sir, Water Resources Department under National Hydrology Project conducted stakeholders meeting along with Nerul Panchayat. Speaker sir, case study of Coco Beach on sand erosion was done by National Institute for Ocean Technology, Government of India. We conducted site inspection with local fishermen, boat owners, villagers. They have also assured us that they have made a scientific study on the sand erosion and which will help us to restore the beach. हो म्हाका दिसता एक सेंट्रल प्रोजेक्ट ऑनरेबल मिनिस्टर आनी हो जर प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हेलो जाल्यार तो सगळो खर्च जो आसा हे सेंट्रल गव्हर्मेंट करपाक रेडी आसा. इन्स्पेक्शनां जाल्या फक्त तेंच्यांनी एक 2 वॉल आमकां प्रपोज सांगल्या की प्रपोज आमी करतले आनी ते जर केले जाल्यार हो बीच आमकां रिस्टोर करपाक बरो मेळटलो. ह्या बिचार पयलीं शेक्स आशिल्ले हजारांनी फॉरेन टुरिस्ट हांगा येताले. सो हे प्रोजेक्ट आमकां मातसो फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी हेका लागून म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय आनी हितून एक्सपेंडिचर आसा होय सेंट्रल गव्हर्मेंट करपाक तेंची तयारी आसा. सो स्टेट एक्सचेकर आमचे आसा हेजेर कांयच ताण येनासतना आमकां हो प्रोजेक्ट मेळटलो. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली टेक दीस प्रोजेक्ट अहेड. स्पीकर सर, वॉट एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर सायड वी आर रेडी टू डू. With this, I thank Honorable WRD Minister for his continuous support to me and my constituency. Thank you. Honorable Member Shri Sankalp Amunkar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaking on demand number 74, water resources. Saglang Pehli, I would like to thank the Honorable Minister for WRD Sri Subhash Shirodkar ji on behalf of my constituency people. कित्याक आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे डिसिल्टिंग करपाची गरज आसताली ती एवरी इयर जे आमचे नालास आसा पॉन्ड्स आसा ते सदांच एवरी इयर ते जायत आसा आनी बरे भशेन काम जाल्लेलें आसा. आयज हो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD आयज गोंयभर भरपूर काम करता आनी एक बरे पद्दतीन काम चालू आसा. आयज म्हाजी जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा थंय आमकां चड WRDचो विशय येयना बट तरी वचून आमच्या मिनिस्टरान खुबशी इनिशिएटीव घेवन जी आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन केन्ना WRDच्या कडेन कामां जाल्लेली नासली ती ह्या फावटी खुबशी कामां आमी हातीन घेतलेली आसा. सगळ्यांक इम्पॉर्टंट इश्यू जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर जी कित्याक जे काम केन्ना आमचे विचारूच येवना आनी जेन्ना म्हाका दिसलें काम फुडें घेवचें आनी जेन्ना हांव आमचे मिनिस्टर सराक मेळ्ळो जाल्यार तेणें ऑन फुटाचेर काम म्हटलें घे तें म्हणपा लागलो आमी करून घेवया म्हणपा लागलो आनी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची 2 एरिया आसा जी बायणा बीच आसा थंयसर देस्तेरो आनी बायणा आनी हांगा 2 सेपरेट आमचे एसोसिएशन आसा फिशरमॅन एसोसिएशन. एक देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशन आनी एक बायणा फिशरमॅन एसोसिएशन. आनी हांगा प्रॉब्लम कितें जाता जी बायणा
मनसून येयलो काय आख्खे जे फिशरमॅन आसा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जी व्हडली बोटी न्हू ते ट्रेडिशनल फिशर जे आपले पोनोय घेवन काम करता फिशींग करता आनी आतां न्हू ते कितलींशीं वर्सांसून थंयसर ते काम करीत आसा तांकां एवरी मनसून येयलो काय तांकां बोटी व्हरची पडटा आनी दुसऱ्याच्या गांवांत पाक करचें पडटा जशी की वेलसांव कासावले हॉलांत खारेवाड्यार अशे दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरून पाक करचें पडटा कित्याक जे आमचे बायणा बिचाचेर उदक आसा ते सगळे वयर येता आनी वयर येयल्या कारणान तांकां थंयसर रेवीचेर थंयसर बोट दवरपाक एकूय मेळना आनी थंयसर जेन्ना ते वयता थंयसर सदांच तेंची त्या लोकां कडेन केस्तांवां जाता झगडीं जाता कित्याक बाबा तूं आमच्या एरियेन कित्याक बोट दवरपाक येता सो हे सगळे फिशरमॅन जे आमचे आसा सदांच तांचो एकूच इश्यू आसलेलो कित्याक आमकां एक खंयसर तरी मनसून टायमाचेर पार्किंग करपाक लागून तेंची बोटीक लागून एक जागो दिवचो म्हणून आनी तो जागो आमी थंयसर एक नाला आसा तो पयलेलो आसा तो नाला आसा थंयसर तो अनयूज नाला आसा जो थंयसर सगळी आमची उदक जे आसा जे आमचे थंयसर PWDचे आमचे एक प्लांट आसा ते PWDच्या प्लांटांसून जे उदक येता थंयसर सगळे सांठोवन उरलेले आसा आनी तो प्रपोजल आमी घेतलेलो आसा हांगा तांकां पार्किंग करपाक लागून हो हांगा रिटेनिंग हॉल बांदून थंयसरले आमी डिसेंट्रलायज करून ते कमी करून तांकां थंयसर पार्किंग करपाक सो आतां म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान तेंच्या डिपार्टमेंटच्या थ्रू ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा सर्वे जाल्लेले आसा सगळें जाल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी इन टू रियलिटी ही जर रियलिटी जाली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मुरगांवचे जे फिशरमॅन आसा देस्तोरेचे आनी आमचे बायणाचे हांकां खुबसो आदार जातलो आनी तेंचे सदांच तेंचे बेसांव आसा ते आमकां मेळटले आमच्या मिनिस्टराकूय मेळटले कित्याक खरेंच तांकां ही गरज आसा ही पार्किंग करपाक लागून कित्याक हांवें पळयलां तांकां खूब त्रास जाता आयज हो प्रपोजल म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा आमकां ऑलरेडी NOC फ्रॉम कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बाकीच्या डिपार्टमेंटाची आसलेली ती सगळी जाल्लेली आसा आयज ही खंय तरी आमची जी लास्ट NOC जी जाय ती आमकां CRZची जाय जी ऑलरेडी म्हाका दिसता पेंडींग त्या डिपार्टमेंटान आसा म्हाका दिसता थंयसर चड टायम घेयनासतना हांव मागता मुद्दाम आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन तशें WRD मिनिस्टरा कडेन आनी त्याच प्रमाणे एलॉंग वीथ आवर मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट सरा कडेन मागता कितें तुमी आमी सगळे जाण बसून ही जी NOC उरलेली आसा CRZची ती बेगीनच्या बेगीन आमी घेवन हें काम स्टार्ट करचें कित्याक आमी प्रॉमीस केलें तांकां ह्या मॉन्सून सिजनाक आमी तांकां खंय तरी तांकां पार्किंग करपाक आमी दितले म्हणून ह्या वर्सा आमी करूंक शकना म्हळ्यार एटलिस्ट फुडलें मॉन्सून सिजन येता म्हटल्यार एक वर्सा भितर आमी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून म्हाका दिसता तांकां पार्किंग करपाक मेळोंक न्ही थंयसर कित्याक खरेंच तांकां खूब त्रास जाता आनी हांवें पळयलां कित्याक आयज तांकां रावता ते थंयसर बायणा बिचा कडेन बट तेंची बोटी आनी हे मानाय व्हरून तांकां दुसऱ्याच्या गांवांत दवरचें पडटा थंयसर तेज्या लागून तांकां खूब त्रास जाता परत तांकां येवंक वचूंक त्रास जाता खुबसो एक्सपेंडिचर जाता आनी ते बारीक लोक आपले पोट नुस्त्याचे बिजनसाचेर मारून ते आपले पोट भरपी लोक हे सो मागता हांव मिनिस्टरा कडेन हे ऑन प्रायोरिटीचेर ऑन वर फुटाचेर घेवन आमी मातशें हो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करून घेवया स्पिकर सर तशेंच हांव सांगपाक सोदता मुद्दाम आनी एक आमचो मुर्मो गोवान एक खूब ओल्ड म्हणल्यार पयलींची एक आमची स्प्रींग आसा जी आमची लोवर जेटी म्हणटा ते मुर्मो गोवान लोवर जेटी थंयसर एक स्प्रींग आसा ताका झर म्हणटा ती आमी आनी आतांची न्हू पयलीं आनी एक सुंदर झर तें उदक येता आमी चिंतूंक शकना कित्याक आमी इतले वयर आसा आनी ते लोवर जेटीचेर थंयसून ती स्प्रींग येता आनी इतले सुंदर फ्रेश वॉटर येता जे भितर खरेंच थंयसर आनी खुबशे लोक आमचे थंयसर न्हांवपाक वयताना येतात सो ती आमी ब्युटिफिकेशनाक घातलेली आसा ऑलरेडी प्रपोजल आमी डिपार्टमेंटा कडेन आमचो आसा आनी तो ब्युटिफिकेशन ऑफ द सरावंडींग एरिया ऑफ ती स्प्रिंगाची करची म्हणून म्हाका दिसता तो ऑलमोस्ट इन पायपलायन आसा कित्याक आयज आमच्या मुर्मो गोवान खंय तरी ट्युरिजम थोडे वाडपाक लागलेले आसा जसो बायणा बीच आयज डेवलप जावपाक लागलेलो आसा तसोच आमचो क्रूज टर्मिनल येयल्या कारणान सो हे ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले सो दीस प्लेस कॅन ऑल्सो बी ए ट्युरिस्टीक प्लेस फॉर दीस पीपल आनी एक सुंदर प्लेस आसा तेज्या सायडीकूच आमचो पोर्ट आसा सो म्हाका दिसता ते ब्युटिफिकेशन जालेले सगळ्यांत चड म्हाका दिसता आमकां ते लोकल्सांक सुद्दां फायदो जातलो सो हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन होवूय एक आमचो प्रोजेक्ट पेंडींग आसा तो मातसो करून घेवचो स्पिकर सर तशेंच आमचे सड्याच्या भागाचेर जेन्ना सड्या वरसून आमी सकयल येता थंयसर एक आमचे खूब पोन्नें देवूळ आसा खापरेश्वर टेंपल म्हणून हे खापरेश्वर टेंपल म्हणटा ते आमचे आनी खुबशे लोकांची आमची सड्या वयल्या लोकांचे आख्खे मुर्मगांवच्या लोकांची तेजेर खूब भक्ती आसा खापरेश्वराक पांयां पडल्या शिवाय केन्नाच कोण फुडें वचना आमचे थंयसरले लोक आनी आयज ते देवूळ आसा ते सारके वयर एंडाक आसा आनी त्या देवळा कडेन सायडीकसून एक नाला वयता तेजें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा सगळें केल्लेलें आसा आमी प्रपोजली धाडलेलो आसा आनी तो आयज कितें जावपाक लागला तो नाला उदक वयलें सगळें आख्खें सड्या वयलें उदक येवन त्या नालांसून वयपाक लागलेलें आसा आनी तें उदक व्हांवून थंयसरलें जे सॉयल इरोजन जावपाक लागलेलें आसा आतां भितर जाल्लेलो आसा तें देवूळ वयर बांदलेलें आसा तें देवूळ केन्ना
कोसोंक शकता. ते ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालां. सो थंयसर जो नाला आसा तो वाडोवपाची गरज आसा आनी ते रिटर्निंग हॉल बांदपाचें आसा. म्हाका दिसता हे ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन हें करून दिवचें म्हणून आमकां हे रिटर्निंग हॉल बांदून. त्याच प्रमाणे स्पिकर सर, आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन मेजर इश्यूज आसा म्हणटा ते आमचे जे आसा ती लँडस्लायड आनी स्पेशली आमची जी एरिया आसा जशी सडाल, बोगदा, जेटी, देस्तेरो, रुमडावाडा आनी हर्बर ही एरिया आसा थंयसर आमकां जी आसा ती लँडस्लायड खूब जाता. एवरी इयर लँडस्लायड आसा. गेल्या फावटीय जाल्लेले, ह्या फावटीय जाल्लेले. सो आमी खुबशे प्रपोजल घातलेले आसा अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन आनी ते आमी फुडें घातलेले आसा WRD डिपार्टमेंटाक. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की आमकां बेगीनच्या बेगीन आमकां हे डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्यान जे WRD कडेन प्रपोजल आसा रिटर्निंग हॉल बांदून दिवचें म्हणून. स्पिकर सर, आनी चड टायम घेनासतना परत एकदां सांगपाक सोदता, ह्याच बायणा बिचाची जी आमची लोकांची घरां आसा स्पेशली फिशरमॅनाची, एवरी इयर हे सॉयल इरोजन जावपाक लागलेलो आसा बायणा बिचाचेर. सो मागता आमच्या मिनिस्टरान जे नवीन टॅक्नीक आसा जे सेफगार्ड करूंक शकता आमकां हे इरोजन ऑफ हेजेर आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची घरां वाजोवपाक लागून हे सॉयल इरोजन जाता तेज्या लागून ते काम फुडें घेवचें. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 71, मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक कितें देर आर अरावंड 400 कॉपरेटीव सोसायटी इन मुर्मुगांव तालुका आनी मोस्टली इन्क्लूड्स हावजिंग कॉपरेटीव सोसायटी, अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी, कॉपरेटीव सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसायटी एक्सेट्रा. हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता मिनिस्टराक, ही जी फकट आनी हेंच्या लागून आमकां एकूच ऑफीस आसा तें मडगांव. सो सालसेटीकूय तेंच लागता आनी मुरगांव तालुकाकूय तेंच लागता. सो इतली जेन्ना आमची 400 कॉपरेटीव सोसायटी मुर्मुगांव तालुकान आसा जाल्यार एक आमकां एसिस्टंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीचे हे मुर्मुगांव झोनान एक आमकां एक ऑफीस घालून दिवचें. इतलेंच हांव सांगून म्हाजी 2 उतरां काबार करता. थँक्यू सर. Honorable Member Dr. Chandrakant Shete. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें